कोंकणी करता आमी आं प्रेज गॉड. Who? Praise God. When a person receives the truth, no, more than joy, there is nothing else can be. Because आमकां जेन्ना सोत गमोन येता तेन्ना आमकां सोत सुटका दिता. आनी इतलीं वर्सां आमी एक बॉन्डेजीन आसता, एक बोनखणीन आसता, सैतानाच्या चोपक्यान आसता. सुटका जाल्या उपरांत आमकां संतोश न्हू. कोणीय तरी एक कोणीय जावं तो चोर आसूं दी, कोणीय आसूं दी, एका बोनखणीनसान ताका कोणीय म्हणटा तुका रिलीज करून आपूण वयता तुज्या जाग्यार म्हण कोण रिलीज केला ताचो तो संतोष न्हू, हॅपिनस न्हू. हाव हॅपी ही वूड बी दॅट समबडी हॅज टेकन माय पनिशमेंट अँड ही डायड ऑन बिहाफ ऑफ मी अँड ही रिलीज्ड मी. ही खुशालकाय न्हू. वय व ना. आतां आमी सैतानाच्या चोपक्यान सांपडोन आहा, बांदोन आहा, लिगली आहा बांदोन ना. पयलीं आसलोली, जे भशेन आमी काल शिकल्या, पयलीं आसलोली. केन्ना? आं उतर न्हू. पयलीं आमी तेच्या चोपक्यान आसलोली. केन्ना? जेन्ना बिकॉज ऑफ दॅट वन मॅन्स डिसओबिडियन्स म्हणटा आमी वी वर मेड सिनर्स, रायट. वी वर नॉट सिनर्स बिकॉज आमी पातक करता म्हूण आमी पातकी न्हय. पातकाचो सैम आमच्या भितर आसा म्हूण वी एंड अप इन कमिटींग अ सीन. पूण आयज आमकां बरी खबर कसली? वॉट इज अ गूड न्यूज टुडे? आमकां शुभ वर्तमानाची खबर कितें? आवी लायफ हां ही जावन आसा आमकां बरी खबर. शुभ वर्तमान. शुभ वर्तमान ताका आमी कित्याक म्हणटा? हां शुभ वर्तमान म्हणजे कितें? गूड न्यूज, बरी खबर, बऱ्यांतली बरी खबर. बऱ्यांतली बरी खबर. एक मनीस सगळें जिवीत भर एका बंधनान बांदून आहा, कोणाच्या चोपक्यान सांपडोन आहा आनी एक टायम असो येता की ताजी सुटका जाता फारीकपण दिनासतना, आपूण दिनासतना, कोणें दुसऱ्यान दिवन. कितली बरी खबर ही. वय वना. टू गूड टू बी ट्रू. आनी तो जावन आसा तो गूड न्यूज. वय वना. गूड न्यूज म्हणजे बेश्टो गूड न्यूज कसो धरूं येता आमी तो बेश्टो आं गूड न्यूज बरें आहा. कॅन वी टेक इट इन दॅट वे? इट इज टू गूड टू बी ट्रू. तो जावन आसा शुभ वर्तमान. ही आमकां ही बरी खबर. ही कोणाची बरी खबर? जेजूची. देवान जेजू उदेशी आमकां दिल्या पळय ती. दिसा दिसपटी आमी कितलीं देवाक आमी वाखाणूंक जाय, कितलें आमी देवाक आर्गां दिवपाक जाय, कितलें आमी ताका दिनवासूंक जाय. पुढच्या एका आमी गेल्या एका आमी एक हिब्रुवाच्या स्क्रिप्चरान पळयलां आमी आमच्या आर्गांची भेट आमच्या तोंडांतल्यान फ्रॉम आर लिप्स वी हॅव टू गीव इट टू गॉड. कित्याक लागून? आर्गांची भेट. आर्गांची भेट कित्याक म्हणटा आमी? आर्गां दीत रावंक जाय. कित्याक? आतां आमकां आमच्या कोरण्या उद्देशी आमकां सुटका जावंक ना. आमचो तो वेजीस न्हू तो आमचो दिसोडो न्हू तो आमचो की आमी कितें काम केलां आनी आमकां दिसोडो फावो जाला. वय वना. तुमी दिसोड्याक मनीस हाडटा कामांक बीन आमगेर आनी तुमगेर तुमी हाडटात मनीस कामांक. हां तो कांय काम कोन्ना, ओगी बसता, तुमी ताका पगार दितात सांजेर. कित्याक ना? आं आनी मागीर तो आतां काम केलें आनी मागीर तुमी ताका सांजेर पगार दिता. तो तुमचें सामकें सर पडून पांय पडटा न्हू म्हाका पगार दिला म्हूण. कित्याक पांय पडना तो? तो जाणा आपणें काम केलां वो आपल्याचो गिफ्ट न्हू वो कितें दिला तो दुनियान. हें आपणाक आपल्या कामाचें दिलां. वय वो ना. सो तो सारको डान्स करतलो आमच्या फुडल्यान पगार दिल्या उपरांत आमी ना. ही वील प्रावडली टेक इट. वाय? ही वर्कड फॉर इट. तो वेजीस जालो तेजो. वय वो ना. पूण आर्गांची भेट केन्ना जाता आसलेली? केन्ना तो दिनवासतलो आसलो दुनियाक जे पयशे कितें आपल्याक आदार दिनाराक गिफ्ट दिनाराक जेन्ना म्हाका फावो ना, म्हाज्यान हें मेळून घेवपाक जायना म्हज्या वस्तूंगी, म्हाका म्हजे कडेन केन्नाच हें फारीकपण फ्री आय मीन दॅट गिफ्ट फ्री आपल्याक मेवतलो कांय आपूण दिनासतना वो वेजीस न्हू हे फुक्याचें देणें आपणाक जेन्ना फावो जाता तेन्ना तो मनीस नाच करचो ना, संतोश बरीत जावचो ना, खुशाल बरीत जावचो ना, जातलो जावचो ना. सो आमकां जेन्ना हांव आय वूड से एक आमी न्हू एक सोजमणी घेवंक जाय. जायतें आमकां शिकप आहा पवित्र पुस्तकांतल्यान. जायतें आहा आसावो ना. जायते भाशेचें आमी शिकप वयता. जावं देवाच्या मोगाचें, जावं देवाच्या कृपेचें, जावं देवाच्या बोगसोण्याचें, जावं सासणीक जिविताचें आनी कितें आसतलें. कितलें शिकप शिकतात आमी देवाच्या उंतरांतल्यान.
जायते हा वय वना वो बेश्टोच इतलो व्हडलो बूक आहा हो जायते हा आसावो ना नितीवनपण आमकां दिला तें करेक्ट हे सगळें आमकां दिलां जाय तें दिलां पूण हें दिवपाक गीव एंड टेक जालां आमच्या मदें आमच्या देवाच्या मदें तें फकत गीव जालां देवान आं सो आमी इतलें जाणां जावपाक जाय आमी देवाची रोचना देवान आमकां रोचल्या आनी कित्याक कांय एक डिसओबिडियन्साक लागून मनशाच्या भितर पातोक रिगलें आनी देवाचो आनी आमचो संबंद तुटलोलो करेक्ट सगलें आमकां उगडास धरतलो म्हूण अशें ना सारकें एक आमी गजाल अशी आमच्या मनान बसोवन दवरूंक जाय अशी आमकां नियाळ आसूंक जाय दीस आनी रात ओके आतां हें देवाची रोचना धर्मा प्रमाणे ना इट्स नॉट अबावट द रिलीजन समजून घेयात ही देवान आमकां रोचल्या तेन्ना एक धोरोम कसो आमकां रोचूंक ना रोचल्या देवान म्हणलां आपणें क्रिस्ती धर्माचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो म्हणलां देवान कितें बरयलां पवित्र पुस्तकार देवान संवसाराचो आपले रोचनेचो समजता आयज आमी जावं आमी खंयच्याय धर्माची पूण जेन्ना आमकां सत गमन येता आमी आमचें जिवीत ते जेजूक भेटयता वय वना पूण जेन्ना आमी जेजूक तें जिवीत भेटयल्या उपरांत जेजू आमचे कडेन कितें तरी मागता तुमी अमकें करपाक जाय जाल्यार तुमी म्हजो पाटलाव करात काय फकत देवाचें उतर आमकां म्हणटा जेजून कितें केलां तें तुमी सत मानात आनी सर्गींचें राज हो तुमचो आत्म्यान पुनर्जिवन जालो वय वना कितें जाय आमकां देवाचें उतर कितें डिमांड करता आमचे कडल्यान टू बिलीव वॉट जीजस हॅज डन ऑन द क्रॉस जायते फावटी आमी रॉंग सोजमणेक लागून रॉंग चिंतनाक लागून आमकां अशें दिसता थिंगासर हें शिकयता तें शिकयता हें सोडूंक जाय तें सोडूंक जाय कांय देवाचें उतर आमकां कितेंच सांगता देवाचें उतर आमकां इतलेंच म्हणटा सत मानूंक ना म्हूण ती त्या विसवाच्या सुवातेचेर पावोंक ना करेक्ट अनबिलिफान हा म्हूण दे कूड नॉट एंटर द रेस्ट करेक्ट आतां सत मानिना जाल्यार आमकां आमच्या आत्म्यान पुनर्जल्म जातलो हाव डू वी रिसीव अ न्यू लायफ इन आर स्पिरीट वेन वी बिलीव येस ओ नो जेन्ना आमी पावलू आनी सिलास त्या बोनकोणीन आसता तेन्ना तो जेलर कितें म्हणटा पावलूक कितें करचें पडटलें म्हाका साल्वार जावपाक कितें म्हणटा तो आं एनीथींग फिजिकली कितें कर म्हणटा तो कितें करचें पडटलें आं आदल्या तेंपार कितें जातालें देवाचो कवनंट कसो आसलो विथ सर्कमसिशन येस ओ नो फिजिकल वर्क समथींग टू डू येस ओ नो नेवो करार आमकां कितें शिकयता सर्कमसिशन ऑफ द हार्ट समजता काळजाची बदलावणी काळजाचो करार आदी करार कसलो आसलो फिजिकल करार जातालो अब्रामाच्या उद्देशी जालोलो वय ना आतां आमकां नव्या करारान कितें आहा काळजाचो करार आमच्या देवा सांगता तूं काळजा मनाच्यान तूं सत मान जेजू म्हज्या पासत कुर्सार मेला म्हाका मूळ पातकांतल्यान सुटका दिवपाक समजता आनी म्हाका मूळ पातकांतल्यान सुटका दिल्या कित्याक म्हजेर जे डॉक्युमेंट जाले काल आमी पयला कुर्सार खेळायला दुसरें आमी पळयता तेज्या रोगता उद्देशी आमोलीक रोगता उद्देशी म्हाका म्हज्या पातकांतल्यान देवान ही रिडीम्ड आस आमकां सुटका दिल्या वो नियाळ आमकां एज अ हांव अशें म्हणना की देवाच्या हाव टू से असो आमकां नियाळ आसपाक जाय की जें जेजून केलां तितूंतल्यान म्हजी सुटका जाल्या देव हांगासर जावं एका धर्माची खबर उलयना जावं एका डिनॉमिनेशनाची खबर उलयना देव हांगासर जावं एका कसल्या कायद्याची खबर उलयना देव फकत उलयता म्हज्या पुताची आपणेन बोली दिली तुका साल्वार करपाक पातकांतल्यान सुटका दिवपाक जावं पातकी सोयंबातल्यान सीन नेचरांतल्यान सोडोवपाक वय ना कितें शिकयता आमकां पवित्र पुस्तक समजता तुमकां हांव कितें म्हणटा तें सो हे धर्माची खबर ना इतलें समजून घेयात इट्स नॉट अबावट द रिलीजन इट्स अबावट द रिलेशन बिटवीन यू एंड युअर क्रिएटर बिटवीन यू एंड युअर फादर हें पवित्र पुस्तक आमकां एकूच शिकयता खूब जाणांक आमकां समटायम्स आमकां मिसअंडरस्टँडींग आहा आमी हो बूक कितें म्हणटा क्रिस्ती धर्माचो हो बूक क्रिस्ती धर्माचो हो ह्या बुकांतल्यान आमचो संबंद जाता बापा कडेन इज इट टॉकिंग अबावट एनी रिलीजन ना ना न्हू
हो पवित्र पुस्तक आमकां कितें शिकयता बरयलां फकत जेजून संवसारा पासत कितें केलां बरयता हांगासर आमच्या रचनारान आमच्या पासत कितें केलां कसलें सॅक्रिफीस दिलां ती खबर बरयल्या शुभ वर्तमानाची खबर बरयल्या हितून समजता ह्या पुस्तकान कितें आहा तो जेजू जो खुर्सार मेला ताणें रगत वारयलां चापकांचो मार खाल्ला तेजी खबर बरयल्या खंयच बरोवंक ना आमकां आमी कितें करचें पडटलें एकूच करचें पडटलें सत मानपाचें समजता फकत सत मानूंक जाय देवाच्या उतराचेर देवान जी आमकां करणी केल्या आपल्या जे पुता उदेशी आपल्या मोगाच्या पुता उदेशी तें सत मानपाचें आनी जेजू म्हणटा सत तुमकां कळोन येतलें आनी सत तुमकां सुटका दितली म्हणना आयकोंक ना आं सत कसलें तें सत जें हितून बरयलां पळय तें समजता तुमकां डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली गॉड इज स्पिकींग टू अस समथींग आमचे कडेन एकल्या कडेन आमच्या काळजान देव आमचे कडेन उलयता कोण हांगा बसल्या ती कोण आयकता ती सगल्यांक कडेन आमी संवसारीचे चाली प्रमाणे फसोया नाका आमी फकत पळोवया उतर कितें म्हणटा आय ऑल गेटींग इट समजता आतां हें उतर समजतलें देवाक आमी मानवलेली जातली जाल्यार कितें करूंक जाय आमी आं बाय बिलिवींग करेक्ट आमचें सॅल्वेशन कशें आहा बाय बिलिवींग एंड बाय कन्फेसींग पूण आमी जेन्ना देवाचो मोग वळखून घेता देवाचो मोग नासतना आमकां सोंपें बिलीव करूंक मोग नासतना सोंपें ना आतां देवान जेन्ना आपल्या पुताक दिलो एकल्याच पुताक सॅक्रिफीस केलो म्हणटा एकाच पुताक दिलो कितें बरयलां जेन्ना देवान संवसाराचो इतलो कितें केलो आमी जायते तुमी म्हणटा आसतली कित्याक मोगाचीच खबर बिकॉज तो जावन आसा बुनियाद देवाचे उतराची बुनियाद जावन आसा मोग जेन्ना आमी तो स्क्रिप्चर घेता जॉन 3:16 कितें बरयलां देवान संवसाराचो मोग केलो मोग केल्या उपरांत दिवप जालें हें खंय बरयलां जोवाच्या पुस्तकार बरयलां सारकें सो देवाक तर आमी फुडो करता आमी कित्यान बरोन आसतलीं मोगान कोणाच्या मोगान देवाच्या सकाळीं आमी टिचींग स्टार्ट करच्या पयलीं देवाच्या मोगान म्हणलां खरें मानामेत वाजलो तो एक्सपर्ट आसलो तो म्युजीक लावन तेणें फर्स्ट कमांडमेंट वाचूंक नासलो फर्स्ट कमांडमेंट तेणें कितें वाजलो देवाचो मोग करचो आनी तेजी एंडींग लायन कितें जालेली आं सो आमी कितें म्हणलेलें आमी पयलो भाग करपाक भोव हुशार सारकें दुसरो भाग आमकां जायना सकाळच्या टिचिंगान आमी कितें म्हणलां हें कित्याक जायना कित्याक आमी देवाच्या मोगाक आजून आमी अणभवूंक ना इफ आय आस्क यू लेट्स से मे बी आय एम आस्किंग यू नाव रायट नाव कॅन यू गिव मी 5,000 रुपीज एक्झाम्पल आं आय डोंट वॉन्ट एनीथींग इफ आय से आं नाका 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 एक्झाम्पल आय एम सेईंग नाव वाय वूड यू कॅरी मनी टू दीस प्लेस करेक्ट न्हू हिंगाच्यान हिंगा घर आहा तूं पयशे घेवन येतलो हिंगा ना जरी तर हांव तुजे कडेन आतां मागतां तुजे कडेन हा म्हाका दिवपाक आतां एट प्रेझेंट नॉट घरा वचपाची खबर उरली ना एट प्रेझेंट ना ना हांव मायनस करना नाव वॉट एवर आय एम आस्किंग टू यू इफ यू डोंट हॅव द पॉयंट इज दीस इफ यू डोंट हॅव कॅन यू गिव इट टू मी कॅन यू गिव नो इफ यू हॅव यू कॅन गिव करेक्ट Now, you don't have money. Let's say you have a chocolate in your pocket, okay? Let's say, maybe कसली chocolate ha bolsan. हांव chocolate मागता. तूं दितलो? You would give. Why? Because you have. So you cannot give what you don't have. Correct? If in any ways, if I'm not able to love somebody, to care for somebody, to have compassion towards somebody, that does not mean that म्हाका कितें म्हणटा तें देवान दिवंक ना ओ ना तेणें अशें केलां तेजी करणी सारकी ना म्हूण म्हाका जायना रिजन इज नॉट दॅट अंडरस्टँडींग इफ somebody is hurting you or have done something to you and now you cannot love that person. Now I cannot say the reason I cannot love that person is because that person has hurt me. That's not the reason.
That's not the real reason. The real reason is I don't have love in me. That's why I cannot love regardless of what that person is doing. पूण आमची संवसारान आमची नदर कशी बंद करून दवरल्या, कशें आमच्या दोळ्यांचेर पड्डो हाडला, तेणेन तर अशें केलां जाल्यार हाव कॅन यू लव? पूण देवाचे वेज कशें आहा? देवाचे वेज कशें आहा? आर यू ऑल फॉलोइंग दीस? देवाची चाल कशी आहा? But if I don't have it in me, how will I give? To have it, I need to receive it. To receive it, do I have to know my Father's nature? Yes or no? And how will I know my Father's nature? By the word. By what He has done for me. Because it individually speaks about me. When you read it, you take it for yourself. When I read it, I take it for myself. Understanding? जेन्ना हांव वाचतां, हांव म्हाका लागून वाचतां, हें म्हाका बरयलां, हें म्हाका सांगलां देवान. पूण देव म्हणटा आपलो मोग आपणें तुमचेर ओतयला. जरी तर हें देवान आपल्या उतरांतल्यान बरोवंक नासलें, आमकां पुरो आसलें नासलें, आमकां नासलें. देवान जेन्ना आदी मोसेसाच्या टायमार फेरो राजाचें काळीज म्हणटा निबोर केलें करूंक ना? गॉड हार्डन्ड हिज हार्ट म्हणटा न्हू. आनी मागीर रोमन्सान आमी पळयता देवान तेजें काळीज निबोर कित्याक केलें? कित्याक फुडाराक देवाचो पदवी कितली आसता ती मनशाक कळपाक. समजता? हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडिंग दीस? म्हणजे देव आमचो इतलो मोग करता, तेणें आपल्याच्या उतरांतल्यान फुडले पिळगेक, फुडल्या पोरजेक गमोंक जाय वो देव कसो मोगाळ आनी कसो दयाळ पळयतो आपल्या मनशाचेर, आपल्या रचणेचेर. समजता? आमकां जायते पावटी आमकां हिलिंगाचें म्हणल्यार आमकां बरी एक्सायटेड जातात आमी. कित्याक जायना? हिलिंगाक कित्याक? इट्स अबावट माय बॉडी, रायट? जायते पावटी आमी एक्सायटेड जाता. जेन्ना आमकां बेसांवांनी भरपाची खबर येता तेन्ना आमी बरी कितें सांगलें, कशें बेसांव येता, खंयचो स्क्रिप्चर बेसांवांक, आमी न्हिदलेली जागी जातात. वय ना? कितें गिरेस्तकायेची खंयची खबर, खंयचो स्क्रिप्चर तो गिरेस्तकायेचो बरयला, कोरिंथियन खंयचे चॅप्टर 8 वर्स 9 खंयचे कन्फ्यूज करूंक जाय? सांगा. फिलिपियन्स 4:19 टू स्पीक. येस और नो? सी So we become excited in those areas. And yes, हांव म्हणना ना, आमकां जायत देवान आमकां दिला ती वस्त नाकारपाक जाता, आमच्यान ओतयला न्हू. पूण केन्ना तरी आमकां एक्सायटमेंट येता तो मोग जाणा जावपाक. वय, देवाचो मोग जाणा जावपाक आमकां एक्सायटमेंट बरो येतलोच देवाक करपाक. पूण वो मोग घेतल्या उपरांत देवाचो कायदो कितें आहा? वो मोग तुका मेवला तो काड आनी दुसऱ्याक दी. तें करपाक आमी एक्सायटेड आहा. ये कित्याक ना? Philippians 4:19, how many times to confess, sister? Tell me. Corinthians 8 verse 9, how many times to confess, sister? To get it? That Jesus became poor on the cross so that He could make me and you rich. Tell me. So that I can have the riches of this world. Yes, God doesn't want us to be poor. He wants us to be rich. But how much we try to understand His love. कितले पाटी आमी आमच्या काळजा मनांच्यान आमी तयार जाल्या तेज्या मोगाचो अणभव आमी आमच्या जिवितान घेवपाक. बापाचो मोग कसलो? जायते पाटी जेन्ना बापाची खबर येता आमकां पयले येता हो देव हा तो खास लायता पळय तसलो देव. आमच्या भुरग्यांक पासून आमी ल्हानाची व्हड कशी करता तशें कोन्नाका. देव हो डायलॉग पळय कितलो बाय हार्ट आहा. पूण कितले पाटी आमी अशें म्हणलें आसतलें, इवन तुवें अशें केलें पासून जाल्यार तरी पूण तुजो देव मोग करता. पूण देवाच्या मोगा खातीर तुजें हें जिवीत बदलता म्हूण हांव भावार्थान स्वत मानता. कितले पाटी म्हणलां आमी? भुरग्यांक देवाचो मोग आमी दाखोवच्या बदलाक आमी भुरग्यांक कितें दाखयता? देवाची भिरांत. Let me be in control.
Your thing is not coming on the mic, okay? People would see only me laughing. Who said? Who said? Does the Bible say that? You come from monkey? Then what about Genesis 2:7? Huh? And what about Genesis 1:26? Let us make man in our image and after our likeness. Then what do you want to say for God then? Praise God. So sister, you are still saying that? And you're coming for the word from Solo. Okay. God is, guiding to go somewhere. Can we go to Luke chapter 10? 15? Luke chapter 15? Verse 10, go. Go 11? Yes, go KJV. Okay, now. Kire borela nga? Kire borela? Okay, we have time. Kire borela? वेचीक पुताची खबर बरयला. तुम्ही आयकलां केन्ना तरी हें? कितले पाटी? जायते पाटी. कितें शिकतात आमी ह्या पॅरेबलांसान? ह्या मुंडेंसान? द पॅरेबल ऑफ कोणाची स्टोरी बरयला हांगा? कितें शिकतात आमी हितूंतल्यान? यू हर्ड नो? सो what did you learn from this? You must be listening this from your childhood. Yes or no? So what? For years and years and years. Okay. So what did we learn from this? Okay, and what did you learn? And what do we tell to our children? If you don't do this, God will punish. How much he punished the younger son when he came home? Say. That would be the worldly mind will tell. But आता हांगा तुमकां दिसारले हांवें हे पॅरेबल आमकां कितें शिकयता? बापाचो मोग, करेक्ट? आतां आमी आमच्या भुरग्यांक कितें दिता? बापायची देख कितें दिता? तुमी तर हें कोण ना, देव तुमकां खास लायतलो. आमी हिंगा कितें तरी खास लावपाची खबर पयल्या? सो उतरान खास लावपाची खबर देव करिना. देव करता बोगसोण्याची खबर, देव करता आपल्या मोगाची खबर, देव करता आपलो मीत मेर नासलेल्या मोगाची खबर. पूण जेन्ना आमच्या भुरग्यांक आमी बापाची देख दाखयता, भुरग्यांक जेन्ना आमी ह्या सर्गीच्या बापाची वळख दाखयता, आमी मोग दाखयता काय भिरांत दाखयता? सो जेन्ना जेजून आमकां बापाची वळख दिली, भिरांतेची दिली काय मोगाची दिली काय बोगसोण्याची दिली? मोगाची दिली. पूण आमच्या भुरग्यांक आमी ल्हानाची वड करता आसतना कितें सांगून करता? आमकां नाका आमचो आमची भुरगीं आमचेर रागार जालेलीं, आमचेर वायट जालेलीं, आमी देवाचेर तांकां रागार करता. सो ऑल ऑफ आर आख्खें जिवीत, ऑल ऑफ दीस लायफ, दीस चिल्ड्रन, वॉट दे हॅव इन द मायंड? इफ आय डू दीस, गॉड वील पनिश. इफ आय डू दॅट, गॉड वील पनिश. येस और नो? So we are conscious of what? The love or the punishment? Fear, right? And punishment, no? So भुरग्याचे consciousness. Now God is correcting us. I'm not saying we did it in ignorant. Yes or no? We did not know the word. Correct? We did it out of ignorance. पूण जेन्ना आमी नोको जावन घडलें ते माफ जालें. कित्याक पेद्रू जेन्ना उबो रावता बोल्डली, बुक ऑफ एक्स आमी पळयता, आनी तो शुभवर्तनाची खबर सांगता, तुमी खिळायला पळय खुर्सार तेका म्हणटा. आतां ते जे रिपेंट जाता ते कितें म्हणटा? आतां आमी कितें करचें पडटलें? पेद्रू कितें म्हणटा? आतां तुमी रिपेंट जावंक जाय, बिकॉज वेन यू डीड दॅट यू डीड इट इन इग्नरन्स. तुमी नोको जावन केलें, पूण आतां तुमकां कोमलें, तेन्ना तुमी कितें करचें पडलें? मन बदलचें पडलें, रिपेंट करचें पडलें. सो देर इज नो गिल्ट फॉर दोज हू आर इन क्रायस्ट. But we have to
रिपेंट. वी हॅव टू चेंज आवर वे. जरी तर आमच्या भुरग्यांक आमी कितें रॉंग शिकयलां, उतरां प्रमाणे शिकोवंक ना आनी उतराच्या दुसरेंच शिकयलां, दीस इज द टायम वी हॅव टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड अँड डू द करेक्शन्स फॉर वॉट वी हॅव डन wrong. Correction on based on what? On our thinking or on the word of God? On the word of God. Okay, let's see what Jesus says over here. And he said, a certain man and two sons. Certain men and two son. एक मुनीस असलो म्हणटा आनी दोग पूत असले म्हणटा. And the younger of them said to his father. वो certain man हा तो कोण? वो कोण तो certain man? A father of two sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that fall to me. And he divided unto them his living. कितें म्हणटा हो भुरगो? म्हज्या वाट्याचें कितें आसा तें म्हाका दी म्हणटा. जायते पावटी एका गोरेब्याचें वाटें केन्ना जाता? When we are inheriting the promises of God, when Jesus died. Yes or no? आयज आमकां ते देवाचे जे प्रॉमिसीस आहा आमी कशें इनहेरिट करता? आफ्टर जीसस डायड. येस और नो? सो चडशे दायजाचो वांटो केन्ना जाता? डायज तेन्ना वांटो जाता. आतां हांगा हो कितें म्हणटा? आपणाचें कितें वांटो पडटा तो आपणाक दी म्हणटा. समजता? आपणाचो वांटो कितें आहा तो आपणाक दी म्हणटा. बिकॉज ही वॉन्ट टू लिव मे बी, वी डोंट नो, वील सी अहेड. आतां तो कितें म्हणटा? आपणाचें कितें पोर्शन आहा तें आपणाक दी आनी ही डिवायडीड. फादर डिवायडेड. आतां जेन्ना आमी संवसार हितून पळोवया, जेन्ना एक पायकडे वचून तर भुरगो म्हणटा आपणाचो वांटो आपणाक दी, सगळें डिवायड कर, म्हजें कितें पडटा तें म्हाका दी. फादर कितें म्हणटलो पयलो? हांव जितो आसोसर कशें वांटें जातलें? आपूण जितो आसोसर आपणाक सगळीं बाराबर सगळीं सांगातान बाराबर जायी म्हणटलो. म्हणचें ना? संवसारी पाय घोडेक म्हणत कितें म्हणून? हांव आसतना वाटें कशें? आय एम स्टील अलायव न्हू, हांव आसा न्हू. पूण एक काळीज कोणाचें? स्वर्गींच्या बापाचें. पूत कितें मागता बापूय दिता. तुजो वांटो जाय, तुजो वांटो तुका दिता. एंड नॉट मेनी डेज आफ्टर, हें घेतल्या उपरांत थोड्या दिसांनी the younger son gathered all together and took his journey into a far country. खंय वयता तो? बापा आपल्या पाय कडल्यान खंय वता? पयस वेता म्हणटा. पयशिल्ल्या गांवान वेता म्हणटा. फार कंट्री म्हणटा. सगळे आपल्याचो वांटो घेता आनी पयस वेता म्हणटा. जायते पाटी आमकां जे संवसारान आमकां जाय ते सगळे मेवल्या उपरांत आमी कितें करता? कोणाक जाय आनी रेतीर, कोणाक जाय आनी उतर, खंय टायम आमकां आयकोंक, आमकां टायम ना. काम असलें मेवलां की टायम मेवना. मेनी टायम्स वी से दॅट आमकां टायम ना उतर वाचूंक, आमकां टायम ना रितीराक येवंक, आमकां टायम ना देवाक टायम दिवपाक. काम अशें हा. वय वय ना? जायते पाटी जाता रायट. आनी आमी फिजिकली न्हू पूण आमच्या काळजांतल्यान खंय वेता? वी गो फार फ्रॉम द फादर. फ्रॉम आवर हार्ट वी गो अवे फ्रॉम द फादर. आमकां जें जाय तें मेवल्या उपरांत म्हणटा. एका आतां जाय तें मेवलें, जाय तें मेवल्या उपरांत कितें करता तो? पयसशिल्ल्या गांवान वेता म्हणटा. आमकां जें मागता तें सगलें मेवल्या उपरांत जायते पाटी आमी कितें करता? काळजांसान आमी पयस वेता. बट पयस गेल्या उपरांत, बापा सोरशिल्ल्यान पयस गेल्या उपरांत, जेजू सोरशिल्ल्यान पयस गेल्या उपरांत आमची परिस्थिती अशी जाता की त्यात जे वाटेन आमी गेल्या ते वाटेन आमी परतून येतात. पळय आतां कितें म्हणटा? he gathered all together and took his journey into a far country and there wasted his substance with riotous living. Okay? Oh, what is this? Okay. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land and he began to be in want. Okay, go some other translation. Go NLT, go. Now, a few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in his good living. कसले जिवीत जियेलो? वायट जिवीत जियेलो. बापा सोरशिल्ल्यान आमी तर पयस वसत आमी बरें जिवीत जिवंक पावतेल्यात.
तुमकां भावार्थाचे दोळे तुमचे उक्ते जाता ह्या उतरांतल्यान? कितें तरी आमकां चिंतप येता? ही कोण खबर आमकां पॅरेबल दिता? वो पॅरेबल आमकां कोण दिता? जेजू दिता. समजता? जेजूची शिकवण ही. समजता? हे शिकवणेंतल्यान जेजू बेश्टी उतरां वाऱ्यार सोडना. तेच्या एका एका उतरान मिस्ट्री आसता. वॉट इज मिस्ट्री? गूट आहा, हिडन सिक्रेट्स आहा. And we need to ask the Holy Spirit to reveal that mystery to us. समजता? हे सगल्यांक उक्तापें ना. Those who desire to know only for them. समजता? That's why called are many but chosen are few. A few days later, this young son packed all his belongings and he wasted all his money in his wild living. About the time his money ran out, a great famine swept over the land where he was. Okay? And he began to starve. पयशे काबार जाले. फॅमिन येयलो म्हणटा. कोंकणीन फॅमिन कितें म्हणटा? एक ओदृश्ट येयलें म्हणटा. आनी फॅमिन जाता, कांय आसना. वॉट कॉल इन ओदृश्टूच म्हणटा. लॅक इन एवरीथींग. उणेपण सगळें हितून कांय ना थिंगासोर. समजता? सो तें सगळें जालें, कांय ना जालें त्या जाग्याचेर. आनी ही बिगेन टू स्टार्व. नाव ही पर्सुएडेड अ लोकल फार्मर टू हायर हिम एंड द मॅन सेंड हिम इन टू हीज फिल्ड्स टू फीड द पिग्स. एक शेतकाऱ्या कडेन एक लोकल फार्मर आहा म्हणटा तेका. तो तेका तेचे कडेन मागता आपल्याक कितें काम दी. अ लोकल फार्मर टू हायर हिम, आपल्याक कितें काम दी म्हणटा तो. वो भुरगो कोणाच्या घराब्यांतलो? एका बऱ्या गिरेस्त घराब्यांतलो. कितें येवजण आयली मनान की म्हजें कितें आहा तें म्हाका दी. कित्याक तेका कसलें जिवीत जिवंक जाय आसलेलें? संवसाराचें. वायल्ड लिवींग इज वॉट? संवसारी जिवीत. तेका खबर ना बऱ्या वायटाची. आनी तेका कितें दिसलें, जायते फावटी आमी भुरगीं आसतना पासून आमी माय पाय कडेन कितें मागता आनी माय पाय केन्ना आमकां घडोना, दिवंक जायना. आमी जीद करता. जायतीं भुरगीं आमी जीद करता, करिना? जाय म्हणचें जाय, जाय म्हणचें जाय, नाल्यार हांव जेयना, नाजाल्यार हांव खायना. वय वो ना? भुरगीं जीद करता खरी. पूण कितें? जीद केल्या उपरांत त्या भुरग्याचेर कसलें. आनी जेन्ना भुरगो जीद करता, माय पाय ताका दामून घोट दवरता. ह्याक बापायन तशें केलें. आपल्या उदारपणाच्या काळजा मनाक लागून बापान ताका, हालेलुया, बापान ताका तेजो वांटो पडटा तो दिलो. समजता? थँक यू जीसस. Hallelujah. You all can hear me that side? Yeah, no? Okay. Oh, you all can come this side. Brother, you all can move this side. Praise God. So, देवाचें उतर कितें म्हणटा? जेन्ना ह्या बापाय कडेन हो भुरगो आपलो वांटो मागता, आपणाच्या वाट्याक कितें पडटा तें दी म्हणटा, बापूय आपल्या मोगाळ काळजान दिता आनी हो भुरगो वयता. ह्या भुरग्याच्या काळजान कितें? आपणाक कितें जाय तें सगळें दायज घेतलो आनी बरें संवसारी जिवीत जियेतलो. वय वो ना? बरें मजा करतलो संवसारान. ताका कितें दिसलें? बापाच्या घरान रावप म्हणजे कितें? एक आपूण बांदून आसा कसो. सो तेच्या मनान कितें चिंतना येयली? हांव भायर वेतलो, बापाच्या घरांतल्यान भायर वेतलो आनी आपणाक जाय तशें जिवीत आपूण जियेतलो. असलें ताका दिसलें. आनी तो गेलो आनी ही वेस्टेड ऑल हीज मनी. सगळें तेजें दायज आसलें, पयशे आसले, सगळें तेणें एक वायट जिवीत जियोवपाक तेणें तें सगळें मोडलें. आतां अबाउट द टायम हीज मनी रन आउट, अ ग्रेट फॅमिन स्वेप्ट ओवर द लँड अँड ही बिगेन टू स्टार्व. He persuaded a local farmer to hire him and the man sent him into his field to feed the pigs. डुकरांक जेवण घालपाचें काम तेका फावो जालें. भायर घरांतल्यान सोदता आसतना कसो भायर सरलेलो? कसो सरलेलो? लायक अ किंग. येस ओ नो? लायक अ किंग म्हणून येता. लायक एक आपूण गिरेस्त बापायचो पूत, आपल्याचें जें बिलोंगींग आहा, आपल्याचें हे म्हजी गिरेस्त काय. भायर सोदता आसतना बरो बॅगां घालून चल्ला आसतलो न्हू सगळें घेवन. हांव नोको बॅगां आसलीं जाल्यार म्हाका खबर ना. वय कितें चिंतून तेजें फोकस खंय आहा? टू लीव अ वायल्ड लायफ.
एक संवसारीक जिवीत, एक बरें मोजेचें जिवीत जियोवपाक तेचे तकलेन पिक्चर आसलेले वो नासलेले. आतां तो भायर सरून गेलो, आतां फॅमीन येता, पयशे सगळे काबार वायट जिवीत जियोन. सगळे गांवांत त्या एक उणेपण येता, लॅक येता, फॅमीन जाता आनी आतां तेजे पयशे सगळे काबार जाता. पयशे काबार जाल्या उपरांत तो कितें जाता, पोटाक भूक कांय ना, सगळे काबार. आतां कितें करतलो, कोणाशीन तो त्या गांवांत ते कोणा कडेन उलयता, एक फार्मर म्हणटा, लोकल फार्मर आपल्याक कितें काम दी म्हणटा. काम दी म्हणल्या उपरांत तो ताका कसलें काम दिता, ऑफिसान दिता, हां, पेपरांचेर सायनी मारपाचें. कितें दिता, दुकरांच्या गुडान. पळयला तुमी दुकरांचो फार्म तुमी पळयला, कॅन यू इवन इमॅजीन दॅट. हे काम दुकरांक जेवण घालपाचें, पूण तेजी परिस्थिती त्या टायमार अशी जाता. गो टू द नेक्स्ट वर्स, 16th verse you go. Now the young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. निमाणो तो कसलें जेवण जेवपाक पावलो, दुकरांचें. दुकरांक पासून म्हाका दिसता जेवण टायम टू टायम पडटालें, पूण हेजी परिस्थिती अशी जाली की दुकरांच्या जेवणा बगर ताका आनीक दुसरें कांयच दिसती पडना, कोणेनूच ताका कितेंच दिवंक ना. वो आतां भायर सरता आसतना कसल्या सोयराणान भायर सरलेलो. सोयराण म्हणटा न्हू आमी, कसल्या सोयराणान आसलो तो, हां, लायफ एन्जॉय करपाचें. बापाच्या घरान ताका कितें दिसलें, बंद कोण कशी, बापाच्या घरान कितें सदां उठोन हें कर तें कर बेश्टें आसतलें कसलें काम बापाचें. हें कितें, आपणाक जिवंक जाय बरें मस्तेचें जिवीत, आपणाक जिवंक जाय बरें एन्जॉयमेंटाचें जिवीत, जे संवसार म्हाका दितलो. आतां गेल्या उपरांत कितें जालें, जायते पाटी तुमी पळयलां जेन्ना फ्रेंड्स मेवले आसतले ताका, जायते पाटी आमचे कडेन कितें बॉल्स बरें फूल आसता तेन्ना कोण येता, फ्रेंड्स येता. जेन्ना बॉलोच खाली जाता, तुका कांय ना, तेन्ना कितें जाता, फ्रेंड्स सगळे टाटा बाय बाय, वय ना. इन द सेम वे आनी एक सिट्युएशन जाता आमच्या जिवितांत. पयशे आसतनाच न्हू, केन्नाय बरो कोण हाय पोजिशनार आसता, दुसरे लोक कितें सोजमता, हेंचे बराबर रावल्यार मातशें आमकांय बरो आसतलो, पयशांनी फूल, पोजिशनान फूल, सगळें बरें, गिरेस्त पायचो भुरगो वो बरो आसा, रेस्पेदाचो, तेंगेर कितले सर्वंट्स आहा घरान, करेक्ट, कितले सर्वंट्स आसले ह्या भुरग्याच्या घरान, पायच्या घरान, वय ना. सो वो त्या घराब्याचो वो चेडो येयला, पयशे घेवन येयला, बरो गिरेस्तकायेचो फॅमिलीचो भुरगो वो, बरे भोंवले आसतले, फ्रेंड्स जाले आसतले, पयशे आहा म्हळ्यार फ्रेंड्स डेफिनेटली आहा, वय ना, आसना, नाल्यार तुमी पयशे हे दवरून दाखोवन पळया कोण कोण तुमकां एट्रॅक्ट जाता तो कोमतेले. सो जेन्ना वेल्थ आहा, सगळी गिरेस्तकाय आहा, लोक लागीं जाता, फ्रेंड्स जाता, सगळे जाता, पूण जेन्ना बॉल्सान कांय ना, कोणूच मनशाक रेस्पेक्ट दिना, केअर, कित्याक आतां कांय ना न्हू. आतां तेजी परिस्थिती ही लँडेड अप इन टू वीच प्लेस, खूंय पावता तो निमाणो, दुकराच्या घरान, दुकराच्या गुडान म्हणटा न्हू कोंकणीन, दुकराच्या जाग्यार तो पावता तांकां जेवण घालपाक. आनी दुकराच्या जाग्याचेर बरो एनवायरमेंट आसता न्हू, बरो वास येता न्हू, वास येना, थिंगा दुकराचें तर कितें प्लेस आहा, आमकां हिंगा वास येता, वय ना. सो त्या प्लेसीचेर वचून कितलो वास आसतलो, आसचो ना, आसतलो ना, नो स्मेल, इट वोंट स्टिंक. पिग्स रावता थिंगा, बोगले गे ना, तुमगेर आहा, म्हणून तूं जाणा. Okay, the young man became so hungry that even the pots he was feeding the pigs looked good to him, but no one gave him anything. Now, when he finally came to his senses, meaning what? पयलो कितें आसलो तो, सोयराणान नासलो. कसल्या सोयराणान आसलो तो, वायल्ड लायफ, जे मस्तेचें जिवीत जियोवपाचें. आतां तो मनीस चडसो सोयराणान केन्ना येता जाणा, मनशाक देवाचो उगडास केन्ना येता जाणा, केन्ना, जेन्ना पेकोवणेची गरज, जेन्ना गिरेस्त कांय आसना, वेन यू गो इन टू लॅक, तेन्ना आमकां देवाची गरज, जेन्ना आमकां सगळीं नाकारता तेन्ना आमकां देवाची गरज, वय ना. आमचे कडेन सगळें आहा तेन्ना आमकां देवाची गरज येता. तुमी नाल्यार मुद्दम कोणाकय आपोवन पळया, जे मनशा कडेन सगळें आहा, कित्याची गरज ना, यू कॉल देम, सी इफ दे आर कमींग. पूण आमच्या जिवितान आमी जाणा जावंक जाय, आयज तर म्हाजी ही परिस्थिती आहा, वेळ लागचो ना फाल्यां म्हाजी परिस्थिती बदलपाक. आयज तर म्हजे कडेन सगळें आहा, घरांतल्यान भायर सरता आसतना घरान पाटी येता म्हणसर हांव आख्खो खाली, समजता. इवन जेन्ना हांव घरांच्यान भायर सरून वेता आसतना पॉकेटां
फूल, बट बाय द टायम आय कम बॅक होम पॉकेट्स आर एम्प्टी. सो आयज म्हजे पॉकेट्स फूल आहा म्हणून आयज हांव व्हडलो झेत दाखयता. वेळ लागचो ना ही पॉकेट्स केन्ना एम्प्टी जायत पळय ती. ताका लागून आमी सदांच चिंतूंक जाय, आमी देवाच्या उतराक खालती आसपाक जाय. कित्याक आमी पळयता आमच्या जिवितान आमकां आमी वाडूय पळयता. आनी जेन्ना आमी ज्या हाव टू से जेन्ना आमी सगळे आमचे कडेन आसता तेन्ना आमकां कितें दिसता, आमकां बरी व्हडली पाकोटां येयल्या दिसना. सगळें आसता तेन्ना आमकां दिसना आमकां विंग्स येयला आतां आमी वी कॅन फ्लाय एनीवे म्हणून आमकां हें दिसना खंयसरी फ्लाय जावंक जाता अशें आमकां दिसना. वो भायर सरता आसतना कितें घेवन गेलोलो, पाकटां घेवन गेलोलो, व्हडली घोवणीची. कसलीं ती पाकटां, पयशांची, दायजाची. म्हजो पोर्शन हांव घेवन वेता भायर सरतना कसो गेलोलो. जायते फावटी आमकां जेन्ना पावर येता आमच्या हातीन तेन्ना आमकां कितें दिसता, इगला भशेन व्हडली आमकां पाकां येयल्या, वय ना. Hallelujah. The young man became so hungry that even the pots he was feeding, we finished this, right? When he finally came back to his senses, he said to himself, तो आपल्या आपणाकूच म्हणटा कितें म्हणून, at home even the hired servants have food enough to spare and here I am dying of hunger. आतां तो सोयराणान येता आनी तो कितें चिंत्ता, म्हज्या पायच्या घरा म्हणटा अशें चाकर आहा की तांकां पासून बरें बरें जेवण आहा आनी हांव त्या घराब्याचो पूत आसोन पासून हांव आयज खंय आहा, दुकरांच्या घरान. कितें खाता, दुकरांचें जेवण. आनी म्हज्या घराब्यांतले सर्वंट कितें जेयतात, चाकर कितें जेयता, बरें बरें जेवण जेयता. म्हाजे सर्वंट्स तर बरें बरें जेवण जेयता जाल्यार म्हज्या टेबलाचेर म्हज्या पायच्या मेजाचेर हांव बसता तेन्ना म्हाका कितलें बरें जेवण आसतलें, वय ना. पूण हें जेवण जें बरें आहा तें बापूय नासतना, बापायचें घर नासतना आमकां खंयचोरूच मेळपाक शकना. जोरी तर हांव म्हजें हिलींग घेता आनी बाय बाय करून देवाच्या उतराक पाठ करून तर हांव वयता, कितलो वेळ हें हिलींग उरतलें जोरी तर उतर म्हाज्या जिवितान ना जाल्यार, समजता. पूण जोरी तर हांव देवाच्या आसण्यान, देवाच्या हाजीरपणान तर आख्खे सासणाच्या सासणांक रावता, तें उतर म्हाका जितले पाटी म्हाका दूख येतलें तितले पाटी म्हाका घोटाय नांव आसतलें पळय तोत्म्याचें जावं कुरपेचें, तें म्हणपाक की जेजूच्या गायांनी हांव बरें जालां. कित्याक जेन्ना आमी जेजूच्या हाजीरपणान आसता, जेन्ना आमी देवाच्या गोराव्यान देवाच्या हाजीरपणान रावप म्हणजे कितें, देवाच्या उतरान रावप, समजता. देवाच्या हाजीरपण आमकां खंय मेवता, देवाच्या उतरान मेवता. सो देवाचें उतर जेन्ना आमच्या सांगात आहा म्हणजे कितें आहा, आमी देवाच्या हाजीरपणान आहा, समजता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या हाजीरपणान आसा थिंगा सर्वंट्स पासून म्हणटा बरें बरें जेवण जेयता, जाल्यार आमी कितलें बरें जेवण जेयतलीं बापाच्या घरान. बापाच्या घरान रावप म्हणजे देवाच्या उतरान रावप. बापाच्या घरान आमी भोंवता म्हणजे देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता आमकां भिरांत आसना, पूण आमकां आसता आमच्या बापाचेर भावार्थ, आमच्या देवाच्या उतराचेर आमचो भावार्थ, जूय आमकां केन्नाच लॅक ना, उणेपण ना, कमीपण ना, भरपूर मापान आमकां देवाच्या घरान आसता. पूण त्या भरपूर मापान आमी अणभव करपाक आमी त्या हाजीरपणान रावपाक जाय. हाजीरपण म्हणजे कितें म्हणलां हांवें, देवाचें उतर. सो देवाच्या उतरान तेज्या हाजीरपणान आमी दीस आनी रात आसपाक जाय. तो अणभव घेवपाक की हांव जावन आसा ह्या गोराब्याचो एक प्रिन्स, हांव जावन आसा ह्या गोराब्याचें एक प्रिन्सेस, वय ना. कित्याक राजा कोण, म्हजो जेजू, म्हजो देव, समजता. पूण घर सोडून इफ वी गो नो, इफ वी डोंट रिमेन इन क्रायस्ट जीसस एंड इफ वी गो आउट, वॉट विल हॅपन, वॉट विल हॅपन, लॅक, फॅमिन, उणेपण, कांय ना, गरीबसाण, जेवण ना आनी कसलें जिवीत, वायटपणाचें जिवीत, बरेंपण ना. जेन्ना तेच्या हाजीरपणान आमी रावता आमचें जिवीत कसलें, सुभामपणान भरलेलें, समजता. पूण आतां हो भुरग्याक कितें दिसलेलें, आमकांय तशें दिसता न्हू जायते पाटी, कितें देवाचें देवाचें आसा न्हू देव, पुरो लेट मी डू माय वर्क, येस ओ नो. आनी आमी देवाचें उतर सोडटा आनी संवसारी बुलोवण्यांक आमी आमचे कान उक्ते करता, दोळे उक्ते करता, आमची वाट आमी उक्ती करता. कोणाक, संवसारी बुलोवण्यांक. पूण संवसारी बुलोवण्यो चड तेंपाच्यो न्हू. संवसाराच्यो बुलोवण्यो तुका फकत भायल्यान बरें पिक्चर दाखयता, बट बिहायंड द कर्टन इट्स डार्कनेस. तेच्या मनान जेन्ना इमॅजिनेशन पिक्चर येयलें, आपूण म्हजो पोर्शन घेतलो आनी हांव संवसार एन्जॉय करतलो, सासणाच्या सासणांक म्हाका पोतून म्हाज्या पायच्या घरा येवपाची गरज पडची ना, ही चिंत ना चिंतून तो गेलोलो. पूण कितें जालें,
भायल्यान चिंतना पिक्चर बरें दिसलें, बट बिहायंड द कर्टन कितें आहा पिक्चराच्या फाटल्यान? इट्स ऑल डार्कनेस. कित्याक सैतान आमकां बऱ्यो वस्तू दाखयता, पूण तेच्या फाटल्यान कितें आहा? काळोख. आनी देवाचें उतर म्हणटा की देवान आमकां काळोखांतली काडून त्याच्या पुताच्या राज्यान, किंगडमान घातल्या. आर यू फॉलोईंग दिस? कोणाक आयकोंक येना फुडें यात, ओके? Now, when he finally came to his senses, he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. Now he is coming into his senses. आता तेका तो शितीदान येता. पयलो शितीदा भायर आसलेलो, वय ना? संवसारी बुलोवण्यो म्हणचे कितें? मनीस शितीदा भायर. आता तो शितीदान येता आनी आपणाच्या पायच्या घराचो उगडास कोता. पूण पायच्या घराचो उगडास कोता आसतना तो पळयता आसतलो हें पायचें घर, पूण तें घर एक्चुली कोणाचें? हे भुरग्याचें न्हू. जे पायचें आहा ते भुरग्यांचें न्हू. वय ना? आमी आमच्या भुरग्यांक कितें तरी करपाक लायता आनी मागीर हांव दिता म्हणटा. आं, आमची भुरगीं इस्कॉलाची घरा येयल्या उपरांत आमी तांकां पयलें म्हणटा सिटअप्स कर आनी मागीर जेवण दिता. जेवण तुमकां कितें काम कर, सगलीं भाशणां घास, मागीर जेवण दिता म्हणटा आमी भुरग्यांक. आं, डू वी डू दॅट? रोप दू सगलो म्हणटा मागीर जेवण दिता? ना न्हू. आमी भुरग्याक जें आमचें आहा तें भुरग्यांचें. भुरग्याक पासून डावट येवचो ना की पाय म्हाका दी तो ना दीत. भुरगो गॅरंटीड आहा कितें? जें पायचें तें म्हजें. आतां हो कितें म्हणटा? एट होम he said to himself, at home even the hired servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger, so I will go home to my. आता तो सोयराणान येता आनी आतां तो कितें म्हणटा? सोयराणान येता तेन्ना कितें म्हणटा? आपूण आपणाच्या पायच्या घरा वयता म्हणटा. and say, Father, I have sinned against both of you, heaven and his father. Go down. I will go home to my father and say, Father, I have sinned against both heaven and you. Now, whom he is telling this? To himself. He is telling to himself. So, when I go to my father, I will say this dialogue. Let us finish. Wait. We are still going there. Okay? आता हांगा कितें म्हणटा तो? डायलॉग फ्रेम करता. कितें म्हणून? आपूण वयता आतां तो आपल्याच्या मनान चिंता. डायलॉग फ्रेम कसलो? आय विल गो टू माय फादर एंड आय विल से फादर, आय हॅव सिन्ड अगेन्स्ट बोथ हेवन एंड यू. समजता? स्वर्गाचेर आनी तुजेर हांवें पातक केला. एंड आय एम नो लॉंगर वर्दी. I am no longer worthy of being called your son. Did father said that till now? That you are no longer worthy to be my son? But is he thinking in his mind now? Is he thinking? Yes. So please take me on as a hired servant. Now go to the 17th verse. What he is taking? Take me on as a hired servant. Hired servant aso uгडास ताका कित्याक आयलोलो? At home, even hired servants have food enough to. Hired servantचे तेका थॉट केन्ना येयलो? जेन्ना भूक लागली तेका उगडास खंयचो येता? हायर्ड सर्वंट जेन्ना म्हज्या घरान आहा तांकां पासून बरें जेवण आहा. आतां तो कितें म्हणटा? आपुणाक म्हणटा फावो ना तुजो पूत जावपाक. सो प्लीज टेक मी ऑन एज अ हायर्ड सर्वंट. आतां कितें डिसिजन घेता तो मनान? समजून घेयात. जेन्ना आमी कसले वायटान सांपडटा आमकां कितें दिसता? वी आर नॉट वर्दी. समटायम्स वी थिंक जेन्ना आमकां सिकनेस येता, ओ आय मस्ट हॅव डन समथींग रॉंग, दॅट्स वाय आय गॉट दीस सिकनेस, दॅट सो दॅट आय वूड सफर एंड आय वील लर्न माय लेसन. दिसना आमकां अशें? केन्ना समटायम्स बिफोर नोईंग द ट्रूथ आमकां कितें दिसता? दुयेंस येता कित्याक? आमकां भूत शिकोवंक. आमकां दिसनासलें? सिकनेस म्हणचें कितें? ओ जाणट्यांचें आमी वायट केलां म्हणून आमकां हें वायट जालां. दिसनासलें आमकां पयलें हें? आमकां कितें दिसतालें? आमी कितें तरी वायट केलां तेका लागून हें दुयेंस म्हजेर आयलां. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? इन Acts 10:38, Jesus went on healing the sick. समजता? सो देवान म्हाका कितें तरी पनिशमेंट दिला आसतलो हे सिकनेस. इट्स ओके, आय हॅव टू सफर. केन्ना आमकां जाय आमी सफर जालेलीं, पूण ही चिंत ना देवाची.
आमची मनशाची चिंतना कशी आसता, वी आर नॉट वर्दी, आमकां हें फावना, आमकां हें बरेंपण आमच्या जिवितान येवपाक आमकां फावना, कित्याक आमी जायतें वायट केलां. सो म्हज्या वायटाचें फारीकपण हांवें दिवपाक जाय, अशें आमकां दिसना. म्हज्या वायटाचें फारीकपण तर हांवें दिवपाक जाय, जाल्यार जेसून कितें केलां? समजता? हेजेर कोणाक प्रश्न आहा? येस? डू यू हॅव क्वेश्चन ऑन दीस? If I have to pay the penalty of my sin, then what Jesus has done on the cross? Understanding? जोरी तर आमी आमच्या गुन्यांवाचो, आमच्या पातकाचो आमी तर दूख धरिना, आनी आमी तर आमचें मन बदलिना, आमी रिपेंट जायना, आनी आमकां तें पडोंक ना, जाल्यार कितें आहा? वायटाचें फारीकपण आसा, दिवंक जाय. दुसरो लॉ कितें पयला आमी रोमन्स 8:1, द लॉ ऑफ द सीन एंड डेथ. आसा वो ना तो? आसा. पूण केन्ना? जेन्ना तूं जेजू सोवें हा, जेजू क्रिस्ता सोवें हा, जेजू क्रिस्ता सोवें तूं आसतना देवान तुका सोडयला त्या कायद्यांतल्यान, मरणाच्या आनी पातकाच्या. समजता? आनी आयज आमी कायद्यान देवाची भुरगीं, हे आमी जी कोण जेजू क्रिस्ताक सोत मानता, हे तांकांच फावो जाता. जी कोण क्रिस्ता सोवें जियेता, हे तांकांच फावो जाता. हालेलुया. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. आतां ह्या भुरग्याचें चिंतप कितें जाता? लिमिटेड जाता, वय ना? भुरग्याचें चिंतप कितें? हांवें म्हजें सगलो वांटो काडून घेयलो बापाय कडल्यान, आनी सगलो वगडायलो वायट जिवीत जियोन, आनी आयज आपूण संकोश्टाक सांपडला, सो म्हजो पाय घोडेक म्हाका माफ करचो ना. कित्याक? हांवें सगळें म्हजो वांटो येलो न्हू, आतां म्हजो वांटो घरान कांय ना. सो आतां तो कितें म्हणटा? तेज्या मनान येयला आसतलें, तूं आपणाक एक सर्वंटाचेंच जागो दी म्हणटा. कित्याक? सर्वंटाक एटलिस्ट जेवण तरी बरें मेवता, दुकराचें गुडाचें न्हू, दुकराक जें जेवण पडटा तें न्हय. म्हणून तेचे तकलेन तो लिमिटेड चिंतूंक लागता. आय एम नो लॉंगर वर्दी म्हणटा तो. कित्याक? ही नोज नो वॉट ही हॅज डन. ही नो वॉट ही हॅज डन. ताका खबर आहा न्हू तेणें कितें केलां तें, कसलें वायट जिवीत जिवन तो आयला, बापाची संपत्ती तेणें कशी वगडायल्या तें तो जाणा वो नको. हां, सो देव समटायम्स आमकां जायत्या बेसांवांनी आमकां जेन्ना देवान बोल्लां, जायते पाटी कांय कारणांक लागून, संवसाराचे चालीक लागून आमी वगडायता, वय ना, आमी रॉंग वाटेन वेता. पूण तेन्ना आमकां कितें येता? उणेंपण येता. पूण आमी इतल्यार ही स्टोरी वो पॅरेबल हांगासर सोंपना. हांगा इतल्या मेरेन आमकां वो पॅरेबल कोणाचो दिसती पडटा? एका वेंचीक पुताचो. पूण तेज्या उपरांत जेन्ना तो निच्यो घेवन आपल्या घरा पोत्तता, त्या घडयेक सावन आमी पळयता ह्या पांयची खबर. जेन्ना हो भुरगो आपल्या घरान आपली चूक वळखून जेन्ना येता, पूण आपले लिमिटेड चिंतनांनी येता, आपणाक फावो ना म्हणटा, तरी पूण म्हणटा आपल्याक तूं एका चाकराचो जागो दी, आपूण तें काम करून तें इलेशें करून आपूण रावता. कित्याक? एटलिस्ट जेवण तरी तोंडाक पडटलें, वय ना? आतां आमचें केन्नाय चिंतप तशें जाता, आमकां फावो ना बोगसणें. तुमी म्हणोंक नासतलें न्हू, म्हाका बोगसणें फावो ना, हांवें केलां त्या हिसपान म्हाका बोगसणें फावो ना, अशें आमकां दिसता. गो टू द 20th वर्स नाव. सो ही रिटन, आतां तेणें स्क्रिप्ट तयार केला. ही सेड टू हिमसेल्फ, रायट, आय विल गो टू माय फादर एंड आय विल से, फादर, आय हॅव सीन अगेन्स्ट यू एंड हेवन एंड यू, आय एम नॉट वर्दी टू बी कॉल्ड युअर सन. तुजो भुरगो म्हणपाक आपणाक फावो ना, तूं म्हाका एका चाकराचो जागो दी, वय ना? आतां हें सगळें तेणें तयार केलां ना. सो ही रिटर्न होम टू हीज फादर, एंड while he was still a long way off, his father saw him coming. आतां कितलो तेंप लागलो आसतलो तेका घरा येवपाक? काल गेला आनी आयज येयला? कितलो तेंप लागलो आसतलो? मे बी म्हयने, मे बी वर्सां, आमी नको, बरयलेलें ना, आमी नको कितलो टायम लागलो. पूण आमी डेफिनेटली जाणा खूब टायम लागला आसतलो. कित्याक? तो आपल्याचो जो वांटो घेवन गेला तो सोंपोवपाक, मागीर ते दुकराच्या गुडान तो रावलो, जायतो वेळ सारलो आसतलो, जायते दीस राती गेल्यो आसल्यो. जायते दीस राती गेल्या उपरांत डॅडी रावतलो पळोवपाक. त्या डॅडीन कितें म्हणूंक जाय? गेलो तो, जाय जाल्यार येवनी. हां, कितें म्हणटा पाय? आमी जाल्यार कितें म्हणपाची? गेला तसो येवनी जाय जाल्यार, वय ना? एक तर सगळें घेवन गेला, एक तर सगळें वायट जिवीत जियेता, एक तर आपणाक जाय तें केलां,
डॅडी नाका म्हणला, भाव नाका म्हणला, कोण नाका म्हणला आनी बरें तें सोडून संवसारान गेला म्हणटा. आमकां दिसता केन्नाय कितें देवाच्या उतरान रावचें म्हणजे आमकां एक प्रिझन कसो, वय ना? कित्याक देवाच्या उतरान रावप म्हणजे संवसारी वोंडावणेक आमी पाठ करपाक जाय, वय ना? सो संवसारी वस्तूंक आमी जेन्ना पाठ करची पडटा तेन्ना आमकां कितें दिसता, आमचें फ्रिडम गेलें. ताका लागून जायते यंगस्टर्स पासून देवाच्या उतरान येवपाक खूब तांकां आगोड लागता. कित्याक हे बापाचे मोगाची वळख ना. खरें म्हणशी जाल्यार संवसारी हितून फ्रिडम ना, संवसारी वोंडोवण्यांनी तर बॉन्डेज आहा. The real freedom is in the word of God to be in Christ Jesus because he has set us free from every bondage, from every demonic bondage. जेजून आमकां एके एके बॉन्डेजींतल्यान सोडयल्या. द रियल फ्रीडम, जे खरी जी सुटका आहा पळय ती आमकां देवाच्या उतरान आहा सुटका. पूण आमकां कितें दिसता की संवसारान एन्जॉय करप म्हणजे सुटका. जायते पाटी आमी जेन्ना कोण रेतीराक वचपी आसता, यंगस्टर्स लोकांक प्रीच करता ते पळयता आनी म्हणटा प्रेज गॉड, ऑल यंगस्टर्स आर कमींग. बरी गजाल ही, एक्चुली अजापाची गजाल न्हू. हे घडोंक जाय, ही रियलिटी जावंक जाय. समजता? कित्याक आमचो मायंडसेट कितें बसला, सगलें जिवीत जियेलें, सगलें संवसारी काबार जालें, मागीर आमी एल्डरली जाल्या उपरांत मागीर या देवाक टायम दिवंक. जायते पाटी आमी चिंतिना. जायते पाटी यंगस्टर्स देवाक गेल्या उपरांत ती म्हणटा इतलें कशें कितें जावन पडलें जिवितान की इतलें बेगीनूच तुका देवाक जिवीत भेटोवचें पडलें. एन्ड दीस क्वेश्चन्स आर कमींग इवन फॉर मी. हांव कित्याक हे सारकी शुअरिटीन म्हणटा, कित्याक हे प्रश्न म्हाका येता. प्रेज गॉड आं, यंग प्रिचर्स आर कमींग, यंग. कित्याक नाका? येवंक जाय, सगल्यांनी येवंक जाय. हो भुरगो न्हू आपल्या पायच्या घरा परतलो, तो जाणटो जावन येला. समजता? रियल फ्रीडम कित्यान आहा? देवाच्या उतरान. बोनकोणींतली चोपक्यांतली साल्वार करपाक फ्रॉम द कॅप्टिविटी ऑफ दी डार्कनेस एंड एनिमी आमकां सोडोवपाक आयला. कोण तो? जेजू. ह्या जेजून आमकां सारकी खोरी सुटका आमकां फावो केल्या सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान. पूण सैतानान मनशाचे दोळे अशे भशेन कुड्डे केल्या की मनशाक दिसता संवसाराच्या संवसाराच्या चाली प्रमाणे जिवप म्हणजे आमकां रियल फ्रीडम, वे वी कॅन गो एनीवेर एट एनी टायम, वी कॅन एन्जॉय, वी कॅन मेक पार्टीज, वी कॅन मेक एवरीथींग. बट हाव लॉंग? खंय एंड कोत्ता ती आमकां? खंय पावयता ह्यो पार्टीज आमकां? खंय पावयता ही मजा आमकां? खंय पावयता ह्यो वायट संवयो आमकां? वय ना? जायते पाटी ल्हान भुरगे कसले वेसनांक सापडनात. हां, आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन दोज कायंड ऑफ थिंग्स, बट तुमी जाणा कसले वेसनांनी इल्ले भुरगे, धाकटुले इस्कॉलाचे भुरगे वेसनांनी पडटात आनी तांकां कितें जाय, ओ दीस इज अ कूल लायफ. वय ना? कूल म्हणटात. पूण हे कूल खंय पावयता? दुकराच्या गुडान. हे कूलनेस एंडाक खंय पावयता? इन द किंगडम ऑफ डार्कनेस. कित्याक भायलो पिक्चर आमकां बरो दिसता पूण तो आमकां एके बॉन्डेजीन घालता. येस ओ नो? ह्यो वायट संवयो आमकां खंय पावयता? बऱ्याक पावयता, जेजूचे वळखीक पावयता, पूण हे उतर आमकां खंय पावयता? ज्या जेजून आमकां सासणीक जिवीत दिला म्हणटा पळय, तो एक उजवाडाचें जिवीत दिला म्हणटा, तें उतर आमकां त्या उजवाडाक पावयता. हें उतर आमकां जेजूची खरी वळख दाखयता. हालेलुया, थँक्यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, थँक्यू जीसस. समजता तुमी? जेन्ना हें सोत आमकां गमोन येतलें, हें सोत आमकां सुटका दितली. कित्याक म्हणटा जेजू सोत गमोन येतलें आनी सोत आमकां एवरीवेर वी गो आमी पळयता दर एक प्रिचर जावं दर एक देवाचो मुणयारी, देवाचो मनीस सदांच हे सोताची खबर करता. सोत तुमकां कळोन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. कित्याक ह्या सोतान सुटका आहा, बॉन्डेज ना. ह्या सोतान फ्रिडम आहा. आमी कसल्या फासान सापडना, फासान सापडलेली आमी सुट्टा देवाच्या उतरांतल्यान. समजता? जेन्ना आमकां हें उतर आमच्या जिवितान आमकां मेवता, आमी जाणा जावपाक जाय. कित्याक जे संवसारी चाली प्रमाणे जे पळय जिवीत आसता, ह्यो वोंडावण्यो आसता, त्यो चड टायमाच्यो आसना. येयलो ना चेडो पुतून घरा, पूत आपल्याच्या घरा आयलो पुतून. आतां बापाचें पळय काळीज कितें म्हणटा. सो ही रिटर्न होम टू हीज फादर एंड वायल ही वॉज स्टील अ लॉंग वे ऑफ. तो पयस आहा म्हणटा, कितलोच पयस, फार ऑफ. इतलो पयस आसतना बापूय हांगा रावन पुताक
पळयता येता तो. म्हणजे कितें, बापूय रावला आपणाच्या हात विस्तारून, वो पूत आपल्याचो केन्ना घरा येतलो काय म्हूण वो जावन आसा सोर्गींच्या बापायचो मोग. कितली आमी पातकान पासून पडली, कितली आमी कसले वायट झोपाट्याक सापडली, पूण देव आमकां आपले हात विस्तारून, ते खुर्साचेर तेणें जे भशेन जे हात विस्तारल्या, खिळायल्या, ह्या हात तेणें हे खिळान विस्तारून दवरल्या, उक्ते करून दवरल्या, वायड ओपन दवरल्या. कित्याक ताका खबर आहा एक ना एक दीस हो भुरगो म्हाजो जो फांसाक सापडला, एक ना एक दीस हो भुरगो संवसाराच्या वंडावणीक पाट करून म्हज्या पायच्या घरा वापत तो येतलो आनी हांव त्या म्हज्या भुरग्याक वेंगयतलो. हे भाशेन हो बापायचो नेचर आमकां सांगता, बापायचो मोग आमकां सांगता. देवाचें उतर म्हणटा की देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक वोंपून दिलो. वो बापूय त्या दारवंट्यार रावन भुरगो म्हजो पयस आसता आसतना पळयता, वो पूत म्हजो परतून घरा येता. ह्या बापायचो आमी आमच्या भुरग्यांक मोग दाखोवंक जाय काय भिरांत दाखोवंक जाय? सांगात. बापायचो नेचर कितें, मोग करपाचो. वॉट, हू इज गॉड? गॉड इज लव. आनी ज्या जाग्यार मोग आसा त्या जाग्यार आनीक द्वेष आसता ना. समजता? गॉड इज लव. And when there is God, there is love. And when there is love, there is no hatred. There is no revenge. There is no jealousy. There is no strife. There is no bitterness. There is no revenge. There is no hatred. पूण वो मोग जो देवान आमकां दिला तो आमी घेवंक जाय, रिसीव करूंक जाय. रिसीव करना दिवंक जायना. आतां हो बापूय हो भुरग्याचो पाय पयसान भुरगो हा म्हणटा, स्टील ही वॉज स्टील म्हणजे कितें, आजुनूय तो ते वतना त्या जंगलांसान चलोन येता, त्या रस्त्यांसान चलोन येता म्हजो भुरगो. जेन्ना भुरगो रिपेंट करता, फादर्स हार्ट कम्स टू नो that my son has repented and he is coming back home and he is waiting ready to receive that child. This is the love of Father. Each one of us has to realize and has to receive this love, so that when somebody come against us, somebody is going through something, this same love we have to give in other people's life by telling the nature of God. This love is not us. This is the love of Father which we had received in our heart. Are we understanding this? So the nature of Father we see in this parable. Jesus himself is telling us. Now Jesu bhitor kon asa? Who is Jesus? Father himself, right? So when he came in the form of man, he is telling us his nature through Jesus. आमी पोन्या कोरानांसान न्हय, पूण आमी नव्या कोरानांसान बापायक वळखता एज अ फादर, एज अ आबा फादर, आमचो डॅडी, आमचो बापूय. समजता? जेन्ना हे आमचे काळजान जेन्ना रोमतेले, रिगतले, वो मोग जेन्ना बापायन जो भुरग्याचेर वतयला. आतां वो बापूय म्हणटा, वो पयस आसतना पासून म्हणटा, जायतो लॉंग वे हा म्हणटा. हिज फादर सॉ हिम कमिंग. नाव फिल्ड विथ what is the heart of the Father? Love and compassion. Love and compassion. God is a God of compassion. So when there is compassion, when there is love, do you think God will stand there with a stick and ask him, जे कितें घेवन गेलोले ते खूंय हा, ते आड पडते, वच पयलो. हां, देव रावला बोडी घेवन आनी म्हणटा, तूं सगळें घेवन गेलोलोय न्हू, सगळें वगडायलें, कितें करून आयलोय, थिंग मस्ती करून आयला, आनी कितें करून आयला, आनी सगळें वगडान आयला, तुवें अशें केलां, तुवें तशें केलां, तूं असलो, तूं तसलो. इज इट? Filled with love and compassion. And why did he fill with love and compassion? Seeing his son, seeing his child coming back after repenting. रिपेंट जावंक नासलो, चिंतूंक नासलें तेणें घरा म्हज्या पायच्या वचपाचें. देवाक सगल्यान मानवलेलें कितें जाता, देव केन्ना मोगान भरता, देव केन्ना काकूटसायेन भरता, जेन्ना तो आपल्या भुरग्याक पळयता. म्हजो भुरगो थकलो, संवसाराची रेस धांवन धांवन म्हजो भुरगो थकलो, म्हजो भुरगो टायर्ड जालो, म्हज्या भुरग्या कडेन आनीक जायना, आनी आतां म्हजो चिंता, म्हज्या पायच्या घरा हांव आसलो जाल्यार कितलें बरें आसतलें आसलें, कित्याक म्हाज्या पायच्या घरा ते चाकोर जावन बरें बरें जेवण जेयता. समजता? हो जावन आसा बापायचो मोग. जेन्ना हे भुरग्यान चिंतप चिंतलें, गॉड्स हार्ट मूव्ड विथ कंपॅशन. समजता? देवाचें काळीज मोगान ही फिल्ड, the father filled with love and compassion, he ran to his son. Does son came running towards the father, or father went to his son? So what is the nature of father? And how do we introduce father to others?
hey, don't do this, God will punish. God is a forgiving God. समटायम्स न्हू आमी रिजन जाता दुसऱ्यांक देवा कडेन हाडपाक कोण येना पळय न्हू, समटायम्स वी बिकम द रिजन फॉर दोज पीपल हू डू नॉट कम टू द लॉर्ड. बिकॉज आमी देवाची इमेज कशी घालतात दुसऱ्यांच्या फुडल्यान, देवाक भिरांकूळ कसो दाखयतात आमी, वय ना. देवाची इमेज आमी दुसऱ्या मुखार कशी घालता, देवान अशें केलोलें तशें केलोलें, उजो हाडलो, हें हाडलें तें हाडलें, बुट्टी हाडली, सगळें काबार केलें. पूण हें सगळें कित्याक काबार जालोलें? पातकाक लागून, वय ना, समजता. पूण आयज जेजू जेन्ना नव्या करारान आमी जेजूक पळयता, जेजून ह्या बापायची एक आमकां इमेज मोगाची आनी कंपॅशनाची दाखयल्या. आनी आयज आमच्या काळजान देवाचो फूल आमकां देवाचें उतर आमकां फूल फोर्सान फूल पावरान अशें शिकयता की वो मोग आमच्या काळजान ते भाशेन उत्पन्न जावपाक जाय. आनी वो जो दोयाळपण आहा, दुसऱ्या सवें कंपॅशन आहा, दया आहा, काकूत आहा, ती आमच्या काळजान दुसऱ्याक लागून उत्पन्न जावपाक जाय. समजता. आनी हें केन्ना जातलें? When I day and night spend my time in the word and building my relationship with him more and more stronger, it will happen only then. जेन्ना आमी वेळ सारतली देवाचें उतर आयकोंक, देवाचें उतर वाचपाक, आनी त्या उतरांतल्यान ना, देर वूड बी टू वेज. some people would be study the word of God for the knowledge only, but we have to make a reason to read the word, to have that relation, to know him as a father, as a loving father, as a compassionate father, as a merciful father. He is a forgiving father. Are you understanding this? आमी ह्या बापाक, ह्या रोचणाराक, ह्या सोर्गींच्या बापाक जाणें आमकां रोचल्या, आयज आमकां नव्या करारांतल्यान एक नवी आमकां एक वळख मेवल्या, एक नवी आमकां आयडेंटिटी मेवल्या की आमी देवाची भुरगीं. बस एक रोचणा न्हू, आयज आमकां देवान आपलो पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्यान दिला, जो आत्मो आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या आत्म्यांतल्यान त्या सोर्गींच्या बापाक कितें म्हणटा? आबा Father. समजता? I believe you are getting this, because this is the image of the Father. It's not more about the life of the prodigal son. It's about the father's nature, father's love, his compassion, his mercy, his forgiveness for his son, for what he has done. वायल्ड लायफ जियेलो म्हणटा. आतां पळय तो कितें म्हणटा? फिल्ड विथ लव एंड कंपॅशन ही रॅन टू हीज सन, एम्ब्रेस्ड हिम एंड वेंगोयलो तेका आनी उमाव दिलो म्हणटा. गो टू AMP फॉर दीस स्क्रिप्चर. गो NLT. Okay, go TPT. So the young son set off for home for a long distance away. His father saw him coming, dressed as a beggar. कसली परिस्थिती जालेली तेजी? एक भिकाऱ्याची. समजता? दुकरांच्या घरान, दुकरांच्या जाग्याचेर काम करता आसतना मनीस सूट बूट घालून आसतलो, बरो परफ्यूम मारून आसतलो, पूण तो परफ्यूम मारून येयलोलो कसलो? कसलो बरो वास, आंगाचे बरे बटन्स लावन बरे शर्ट बा घालून आसतलो. भिकाऱ्याक आमी कसो पळयताय की नदरेन? पिजलेले आंगाचे, सामकें ना, मेये हा, वय ना. एका भिकाऱ्याच्या आंगाचे आमी कशें पळयता ते भशेन पळयता. आनी एक भिकारी दर खंय उबो रावला बरो पॅन्ट शर्ट घालून, पूण तो भीक मागता. आमी म्हणटली एकान भीक दिवपाची, हो पळय काय बरो न्हेसला. आतां एक गिरेस्त मनीस तसलें पिजलेलें घालून रावत आनी बेश्टो उबो रावला, कोणें दी तेज्या हातीन कितें. सो आमी कितें जज करता? भायल्यान पळोवन आंग वस्त्र, वय ना. ओके, सो जेन्ना हो दुकरांच्या गुड्यांसान येता, बरो हेल्दी येतलो, भुकेलोलो आसलोलो तो, बापायच्या घरांसान भायर वेता आसतना कसो गेलोलो आसतलो? येस ओ नो? अप टू डेट, बरो हेल्दी, बरो विथ मसल्स, येस ओ नो? बट वेन ही कम होम बॅक, हाव विल बी हीज कंडिशन? वळखोंक जातलें?
पायक वळखोंक जातलें, पायक सोड कोणाकूच वळखोंक जातलें. वयता आसतना बरो सारको हेल्दी गेला, येता आसतना सारको स्किनी येता, बारीक येता, तोंड हें जालां, केस वाडल्या, वद्दे पिकल्या, वद्दे दोळे. ओके, प्रेज गॉड. कम. सो हे भाशेचे परिस्थिती तेजी जाल्या. तो न्हू तो घरा येयला, तो खूब वर्सां जालीं घरा येयला आपणाच्या पायच्या. नाल्यार तुमी ताका ते भशेन पयशे. प्रेज गॉड. आर यू अंडरस्टँडिंग दीस? सो आतां तो जेन्ना पयस आहा म्हणटा, आमकां पयस कोण आहा जाल्यार वळखोंक येता. कोण तो? आमकां केन्ना केन्ना फुड्यान पावलो तरी सजमना कोण. तूं वळखोंकूच ना म्हणटात आमी. म्हणना तूं तो येता तो आमी वळखोंकूच ना म्हणटा तुका. पूण हो पाय ह्या मनशाक, आपल्या भुरग्याक, आपल्या पुताक कितलो पयस आसतना वळखता. म्हणचें कितें? ताणें आपणाचे दोळे सारके फिक्स लायलोले ते वाटेक, म्हजो पूत येतलो. समजता? तसो आमचो बापूय सदांच आपूण जाणा की आमी कितलीं शिपडो, कितलीं पयस वसो, आमी आमच्या बापायच्या घरा परत्यान येतलींच. समजता? पूण आतां तो कसो आयलो? एक ड्रेस्ड एज अ बेगर, अँड ग्रेट कंपॅशन स्वेल्ड अपॉन हीज हार्ट फॉर हीज सन हू वॉज रिटर्निंग होम. सो द फादर रेस्ड आउट टू रन. ही रन टुवर्ड्स हीज सन. बापूय धांवता. भुरग्यान धांवन येवंक नाका आसलो पयलो. कोण धांवन येता? बापूय. आतां बापायच्या काळीज पळय, पयले सुवातेर तो मोगान भरता, काकुतायेन भरता. आनी तो पयले सुवातेर द फर्स्ट थिंग इज वॉट? ही रेकग्नायज्ड हीज सन. ही रेकग्नायज हीज सन. आपल्या पुताक वळखलो तो पयसान येता आसतना, आनी आपूण तो धांवता म्हणटा. अँड ही रेस्ड आउट टू मीट हीम. ही स्वेप्ट हीम अप इन हीज आर्म्स. कितें केलो ताणें ताका? आपल्या वेंगेन घेतलो. कोणाक? जो बरो दुकरांचो परफ्यूम मारून येयला पळय तेका. ही टूक हीम अप इन हीज आर्म्स अँड हग्ड हीम डियरली. सारकें मोगान म्हजे आपल्या पुताक ताणें वेंगयलो. आतां तुमी ह्या हितूंतल्या ओके फुडलें पळोवया. अँड किस्ड हीम ओवर अँड ओवर वीथ टेंडर लव. किस्ड हीम ओवर अँड ओवर. कितलो उमाव घेतलो आपल्या पुताचो. पूत न्हांवन येयलोलो, न्हेसोन येयलोलो, कसल्या कंडिशनान येयलोलो? एज अ बेगर. समजता? सो जेन्ना आमी कसल्या वायटांसान परत्यान आमच्या पायच्या घरा एक रिपेंटन्स आमी निचो करता, गॉड कम्स अँड हग्ड अस इन नो मॅटर वॉट कंडिशन वी आर. सो कितें आमच्या सवें आमचे कडेन घडो न्ही, देव आमकां वेंगयता, देव आमकां आमचो उमाव घेता ओवर अँड ओवर वीथ टेंडर लव. कसलो मोग ताणें आपल्या पुताचेर वतयलो. वॉट कायंड ऑफ लव ही बिस्टोड अपॉन हीज son who was lost. We also get lost in this world, yes or no? Sometimes we fall. I'm not saying we don't fall. All of us we fall. But did we see in Romans 5:20-21? आमी पडली पासून जाल्यार आमकां कोण आसा? देवान आपली कृपा दिल्या आमकां उठपाक, आनी कृपा आमचेर रूल करता, आनी आमकां त्या पातकाचेर ओवरकम करपाक आमकां आत्मीक शक्ती दिता. समजता? हे जावन आसा देवाचें आमकां फुक्याचें देणें जें आमकां फावना. आनी हो देवाचो मोग आमी ह्या वेचीक पुताच्या गोरब्यांतल्यान आमी कशे भशेन पळयता, कशे भशेन देव बापूय, आमचो सर्गींचो बापूय दोळ्यान तेल घालून, म्हणजे कितें थांबो नासतना दीस आनी आमी म्हणटा न्हू राखोंक बसोंक जाय दोळ्यान तेल घालून. आमी डायलॉग मारना हे दोळ्यान तेल घालून, म्हणजे कितें सारकें एटेंटिवली, सोबरली, एटेंटिवली, सारके कॉशियसली आमी रावता. वो बापूय आमचो आमकां आमी घरा येतली म्हूण आमची वाट पळयत आसता. सो आयज आमची जबाबदारी एकल्याची, आमच्या बापायच्या घरा आमी परतोंक जाय, तेच्या उतराक आमी फुडो करूंक जाय, संवसारी वस्तूंक आमी फाट करूंक जाय. जें कितें देवा उतरा प्रमाणे ना तेका आमी ना म्हणूंक तयार आसपाक जाय. आनी हें आमच्या वस्तूंकी आमकां जावचें ना, आनी आमकां जायना म्हणून देवान आमकां कितें दिलां? आपल्या मोगा उदेशी आपली कृपा दिल्या, आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिला. समजता? पवित्र आत्मो आमकां दिला संवसाराच्यो वस्तू नाकारपाक. सो बट वी फॉर दॅट वी हॅव टू वॉक इन द स्पिरीट, रायट? येस ओ नो? पूण हांगा देवाचो मोग आमी कसो पळयता? He said he ran towards him and he hugged him dearly and kissed him over and over again with tender love. This is the love of God which he has shed abroad in our heart. Amcha kalzant and then he poured it into our heart. This kind of love. Are you all understanding this?
हे भाशेचो. सो आतां आमी आमच्या भुरग्यांक देवाची भिरांत घालूंक जाय वो देवाची मोगाची वळख दिवंक जाय. ही वळख दिल्या उपरांत भुरगो म्हजो देवाच्या राज्यान येतलो काय देवाची भिरांत दिल्या उपरांत येतलो. खंयचें जाय आमकां जाय आमच्या भुरग्यांनी आमचो मोग केलेलो काय आमकां भिरांतीन रावलेली आमचे. वॉट डू वी वॉन्ट? What do we want from our children? We want them to get afraid of us, or we want them to that they will experience that we love them. What we want? We want our children to see that the parents love them. The love of parents. We expect our children to see the love which we have for them. Yes or no? आमकां जो आमच्या भुरग्यांचो मोग आसा तो मोग आमच्या भुरग्यांनी जाणा जालोलो आमकां जाय. वो आमकां राग आहा तो जाणा जालोलो जाय. कितें जाय? वॉट डू वी आमी संवसारी माय पाय मोग दाखोवंक सोदता भुरग्यांक जाल्यार स्वर्गींच्या बापायची आमी भिरांत कित्याक घालता? खंयचें बऱ्याक पडटलें? भिरांत दाखोवन भुरग्यांक ओडून हाडटा देवाच्या हितून काय देवाचो मोग दाखोवन हाडटा? जेजून कसली देख दिल्या? कितें दाखयलां हांगासर बापायचो? कितें करता म्हणटा बापूय? ही खंयच्या हो पॅरेबल खंयच्या बापायची खबर करता तो? स्वर्गींच्या बापायची. समजता? स्वर्गींच्या बापायची खबर तो करता. नाव गो टू द नेक्स्ट वर्स. नो गो दो NLT. नाव सो ही ओके हिज सन सेड टू हिम. डायलॉग हाडला न्हू? डायलॉग करूंक नासलेलो तेणे रेडी? आतां आमी म्हणोंक जाता डायलॉग सांगलो. That's why God filled with love and compassion, because it's okay. His boy repented. His boy has prepared a dialogue आनी अशें तशें. समजता? आतां कितें जाता? आमी तर अशें चिंतीत आमी जेन्ना आमचे व्हडले व्हडले स्पीच घालतलीं देवाक, व्हडले व्हडले मागणे घालतले देवाक, 2-2 पेजीचे मागणे वाचतलीं, 5-5, 6 चॅप्टर वाचतले, देन गॉड वील बी प्लीज्ड विथ मी, देन ही वील फॉरगिव मी. अशें आमकां दिसतालें दिसनासलें? Sometimes what we think, I will pray for the whole night. I will write down the prayers of 2 to 3 pages for God, and then I will read it, and then God will forgive me. Yes or no? He has also come with a speech. तोय येयलोलो स्पीच घेवन. पूण स्पीच पयली जाली काय बापाचे बोगसणे आनी बापाचे वेंगोप पयलें जालें? कितें पयलें जालें? His love and compassion came first, right? He hugged him and he kissed him even when he was stinking. समजता? तेका त्या गुडाचो त्या दुकरांचो वास येता आसतना भिकाऱ्याची परिस्थिती तेजी आहा. देवान मोग कसो दाखयलो? तेका वेंगयलो, बापान तेका वेंग मारली, ओवर एंड ओवर तेका परत्यान किस केलो, आपणाचो उमाव तेजो घेतलो, बोगोर घेतलो म्हणटा. एका उमावान सोडलो? ओवर एंड ओवर. इमॅजिन करा, एक भुरगो आपल्याच्या पायच्या घरा येता, आपल्या डॅडीच्या घरा येता, आनी डॅडी आनी आमी जायतें वायट केलां आनी आमी आतां घरा चलोन येता, पूण आमचो बापूय धांवोन येता, आमचो स्वर्गीचो बापूय धांवोन येता, जेजू धांवोन येता आनी आमकां वेंग मारता आनी आमकां ओवर एंड ओवर आमचो उमाव घेता. कितली व्हडली मोगाची खबर. ही डजंट इवन सी तुवें रिपेंट जाला, स्पीच हाडल्या, प्रेयर बरयला, कितें आहा तुजें उलोवपाचें, से इट, देन आय वील हग यू एंड आय वील किस यू. वॉट केम फर्स्ट? His forgiveness, His mercy, His compassion, His love. What came first? He waited till the sun come to him, or he ran towards him? He ran towards him. That's why the Bible says, you take one step towards him, he will come running to you. You take one step of that repentance to him, he will come running to you. And he will not ask you, तुवें कितें हाडलां बरोवन, तुवें कितें केलां, आपणाक प्लीज करपाक. ही वील नॉट आस्क. ही वील डू हीज पार्ट फर्स्ट, एंड हीज पार्ट इज फॉरगिविंग पार्ट. आर वी अंडरस्टँडिंग दिस? हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. नाव बट what he saying, his son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. एक उतर मिस करूंक ना, सगळे रट्टा मारलो सारको. शिकोन येयला पळय, कॉपी पेस्ट केले, जे मेडिटेट केलें, जे कितें तेणें चिंतलेलें, वॉट एवर ही हॅज टोल्ड टू हिमसेल्फ, ही डीड नॉट इवन सीइंग वॉट माय फादर डीड टू मी.
So I don't have to say this now because my Father has forgiven me, where He did not even ask me anything, but He hugged me, He fell on my neck, and He kissed me over and over with this tender love. He didn't even told me, go and have bath and come, because your Father is wearing a robe, a very clean clothes. So you cannot touch me in this condition. You go, you take a shower, you put a perfume, you put in everything, and then you come back to me, and then I will hug you, because I cannot touch you, because you are so dirty. You come from pig house, so I cannot come close to you. Did Father said that? Did Father said that? How did He showed His love? कशे भाशेन तेणें आपलो मोग दाखयलो, कशे भाशेन तेणें आपलें जे मोगाची जी कोरणी आहा ती कशी तेणें त्या भुरग्याचेर आपल्या जो नासलो शेणलोलो घरा पुतून आयला तेजेर तो वतयलो. आनी आतां इतलें डॅडीन करून पासून तो सेम आपणाचे डायलॉग सांगता. बट आतां पळोवया डॅडी तेजो डायलॉग आयकून कितें करता. नाव बट हीज फादर सेड टू हिम, his father said to him, it's okay, my son, I have forgiven you already. What does his father says? Now, he said, right, son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, so I am no longer worthy of being called your son. But did father consider him he is not worthy? What happened to the first? He hugged him. So does that mean he is not worthy? He is worthy. Yesterday also he was his son. Today also you are my son. Tomorrow also you will be my son. No matter what, you will always be my son. Thank you, Jesus. But the son doesn't understand this, and son is still telling him, I have sinned against you, I have done this, la 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 la, all of those things. But now what happened? But his father don't even listen what he's saying, but father's focus is where? But his father said to his servant, quickly bring the finest robe in the house and put it on him. What the robe symbolizes? The robe of righteousness. The righteousness is not because you are crying or because you have done something to please your father. Righteousness does not come like that. How did we receive our righteousness? Through Jesus Christ, where He shed His blood and forgiven me. Yes or no? So my sin was imputed in Him, and His righteousness was imputed in me. Hallelujah. Now, the Father don't even listen to him. He don't even reply to him. They don't even want to know, because Father's mind is what? His heart is what? Full of love, full of compassion. When the heart is full of love, is there any grudge inside the heart? No. Is there any revenge inside the heart? No. Is there any expectation from that son to his father? No. Because father is father is more joyful that my son is come back, and I want to do the best for him, because he was not there, but now he's come back to the house. He has come back to his father. He has come back to his real place where he should be. Understanding? So father is telling, but his father said to the servant, quick, bring the finest robe in the house and put it on him, the robe of righteousness. The righteousness he received, not because he has done something good. The righteousness he received because his father has forgiven him. Samjhota? Now, get a ring for his finger and sandals for his feet. समजता? एक भिकाराची परिस्थिती जाल्ली तेजी. तुका दिसता तो सँडला बा घालून येयला आसतलो म्हूण? आदल्या तेंपार जे चाकोर आसताले, गुलाम आसताले, बेश्ट पांयांनी भोंवताले. आयज ताका कसलें वस्तू दिता? फादर इज नॉट सीइंग कितें तुवें केलें, कशें तुवें केलें, कितले पाटी केलें, कितल्या जाणांक तुवें त्रासांनी गायलो, कितल्या जाणांनी तुका वायट केलें, तुवें कोणाक वायट केलें, खंय पयशे मोडले, कितें केलें. गिव मी द रिकॉर्ड. डज द फादर इज आस्किंग द रिकॉर्ड what he has done? Or father is only saying, my son has repented and he's come back home. So father doesn't want to even focus on what he's saying, but father is telling to his servant, go bring the robe of righteousness. Father is focusing, my son is come back to home. So Amzata, does Jesus said,
जेन्ना एक 100तली एक शेळी शेणटा आनी तो कितें करता, ही लिव्स द 99 and he go in search of that one sheep who is lost. Now, get a ring for his finger and sandal for his feet and kill the calf we have been fattening. We must celebrate. Can we go down? And kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast for this son of mine who was dead. For this son of mine who was dead and has now returned to his life. He was lost, but now he is found. So the party began. Now he say, kill the calf which calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. जेन्ना बोगसोणें जाता, रोगताचें बलिदान जाता. सकाळच्या टिचिंगान आमी कितें पळयलेलें, जेन्ना तेंच्यांनी पातक घडलें, देव तांच्या मोगा पासत, आपल्या मोगा पासत जेन्ना तांकां मेळपाक येता, तो जाणा आसता चूक केल्या आदावान, मिस्टेक जाली तेंकोडे उतर तांणी मोडलें, पूण आतां ती कितें करता, ती पानां लिपोवन आहा वय वना, पूण हे पातकाक लागून रोगताचें रोगत वारोणें आसताच. जेन्ना पातक आसता थिंगा पातकाचें फारीकपण कशें जाता, रोगता उदेशी. समजता, आमी सकाळीं पयला त्या कोत नासलेल्या एका मोन जातीची एका जनवराची बोली दिता, जनवराचें रोगत वारोयता आनी तेजी कात काडून आदाम एवेक देव कवर कोत्ता म्हणटा, न्हेसोयता म्हणटा. आतां जेन्ना हो भुरगो जो पातकांक सांपडलेलो आयज पायच्या घरा येता, कितें जाता, किल द काफ मारल्या उपरांत कितें जालें, मरण जालें वो ना, रोगताचें शिवर जालें वो ना, एक 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 तो म्हणटा एक सेलिब्रेशन जावंक जाय म्हणटा, एक फिस्ट जावंक जाय म्हणटा. अँड किल द काफ वी हॅव बीन fattening. We must celebrate with a feast, for this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost, but now he was found. So the party began. तुम्ही चिता आयज बापू हें उलयता आनी पूत थिंगा उलयता. पूत कितें सांगता, आपूण आय एम नॉट वर्दी, आय हॅव सीन अगेन्स्ट यू इन हेवन. चेडो तें सांगता, पूण बापायच्या शितीर खंय हा सेलिब्रेशन. बापायच्या शितीर खंय हा celebration. There is another part for this, the second eldest son, okay, that we will see some other time. Thank you, Jesus. Now, जेन्ना तो भुरगो कितें म्हणटा, तो he was dead, he was lost. समजता, तो मेलोलो, परत्यान जिवंत जाला, तो शेणलोलो, आयज तो मेवला. आतां जेजू कितें म्हणटा, 99 शेळयो हा, तितूंतली एक शेण, 100रांतली एक शेणटा, आनी जेजू कितें करता, आतां 99 पुरो न्हू, एकलो शेणल्यार कितें जालें, एटलीस्ट आय हॅव 99. येस ओ नो. आमचें चिंतप कितें आसतलें, इतलें हा न्हू पुरो, एक ना जाल्यार कितें जालें, वय वो ना, दिसता आमकां हे भाशेन. आमचें चिंतप कितें आसता, इतलें हा, तितूंतलें एक शेणलें प्रॉब्लम ना, एक मातशें वायट जालें, इतलें नितिवन एक पातक जाल्यार कांय जायना, जातलें ना. हालेलुया. पूण जेन्ना 99 सोडून 99 सोडून जेजू एकल्याक सोदूंक वेता, जाल्यार तुमी चिता ही एक शेणलेली, ह्या पांयन म्हणोंक जातालें हो भुरगो गेला न्हू, वसो न्ही, म्हजो व्हडलो भुरगो आसा न्हू पुरो, म्हजें दायज दिवपाक, म्हजें घर दिवपाक, म्हजें मेन्शन दिवपाक, म्हजें पॅलस दिवपाक म्हजो एक सान पूत आहा न्हू, सो तो गेला आपले खोशेन वसो, जायनासलें म्हणपाक. पूण देव कितें करता, एकलो पासून आपलो भुरगो देवाक शेणलेलो नाका. Go to the 10th verse, 10th verse. Okay. In the same way, there is a story about ते एक lost coin ते आसता पळय, it is that, okay. Now, in the same way, there is a joy in the presence of God's angel even one sinner repents. Even how many sinners? How many sinners? One. एकलो पासून जेन्ना repentance is what? मन बदलता आनी देवाक परत्यान फुडो करता, जाल्यार इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड्स एंजल, आंज बोडव्या मध्ये, देवाच्या आंज बोडव्या मध्ये म्हणटा व्हडलें हें जाता, कितें जाता, देर इज अ जॉय म्हणटा, संतोश जाता, वर्शीप जाता, देवाक आर्गां दिवप जाता. देवाच्या हाजीरपणान जे देवाचे आंज बोडवे आसा ते संतोशान उल्हासता, गायता, नाचता आनी संतोशान भरता. केन्ना? जेन्ना एक मनीस, कितें बरयलां,
इवन वन सिनर. जायते पाटी आमकां रेतीर पासून करता आसतना केन्नाय लोक जायना, एक आसता, दोन आसता, कितें आमकां दिसता दोगांक जाणांक. बट डू यू सी वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज? ते दोगांतलो एकलो पासून तर ते उतरान टच जाता आनी रिपेंट जाता. देर इज अ जॉय इन हेवन. ड्यू टू वन पर्सन्स रिपेंटन्स देर इज अ जॉय इन हेवन. जाल्यार आमकां एक सोल पासून, हांव म्हणटा आख्खें हॉल बरो नाजाल्यार दोगां आसूंक तेगां आसूंक, एकलो पासून तर आपलें जिवीत बदलता, मन बदलता आनी देवाक फुडो करता आनी आपल्याच्या पांयच्या घरा परत्यान येता. आख्ख्या सर्गींच्या राजान आंज बोडवे म्हणटा संतोशान भरता आनी देवाक वखाणटा. कित्याक? ओवर दॅट वन पर्सन्स रिपेंटन्स, वन सिनर्स रिपेंटन्स. एक पातकी जेन्ना आपलें जिवीत बदलता. समजता? सो एक आत्मो आमकां गरजेचो. ताका लागून आमी चिंतूंक फावना 4 जाणां आहा जाल्यार उतर दिवचें. एकल्याक पासून आमी तयार आसपाक जाय. एकल्याक. Praise be to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise God. You know why? Because the truth says this: when even one sinner repents, there is a joy in heaven. Even one. आता हे one म्हणून आनी कित्याक बरोवंक जाय आसलोलें? टू शो अस. एकल्याक लागून पासून आमी उदारपणान तयार आसपाक जाय. एकल्याक लागून पासून. कोणूय तो जावं न्ही. कित्याक? आमच्या संतोशाक न्हू, स्वर्गार संतोश आहा म्हणटा एकलो मनीस रिपेंट जाता जाल्यार. खंय आहा संतोश? स्वर्गार. आमी केन्ना म्हणटलीं 4-5 जाणां येयले उपरांत मागीर आपयात. 10 जाणां जाल्या उपरांत येतात. जाय लोक ना न्हू. हांव म्हणना लोक नाका. वी कॅनॉट इवन टेक एडवांटेज ऑफ इट. एकल्याक लागून पासून जाता ना. सुबेज लोक जाता चड बरें. केन्नाय कांय कारणांक लागून जायना पासून जाल्यार एकल्याक लागून पासून वी हॅव टू बी कमिटेड टू द वर्ड ऑफ गॉड. बिकॉज आय रिमेंबर दीस वर्ड एंड पापाज वर्ड. Brother Johnson amka jenna when he used to call, and even when he calls, he always says eklyak lagon pasun you have to be ready, you have to be committed to give that word, because he knows this truth. Every time he calls, he's telling me the same thing. Don't count the numbers. Even one is there, no, go and preach. Eklyak lagon pasun to munta preach kor. Every time he calls, he tells me the same thing. You don't even say, because he says, when I started with one. At least तुका तरी म्हणटा 10-15 जाणां तरी येता म्हणटा तो. But when I started, no, in those days, 26 years ago, 27 years ago, he said, आपूण एकल्याक लागून पासून म्हणटा तो आपूण वयतालो. आनी तेन्ना म्हणटा आपणाक देवाच्या उतरान अशें गोठायन बोलले ते एकल्याक लागून आपूण गेलो. आयज आपूण पळयता म्हणटा मल्टिपल हार्वेस्ट फ्रॉम दॅट वन सीड. हालेलुया. And the same teachings and same as a mentor to amka soglan as a team member, he's teaching, telling us the same thing. Eklyak lagun pasun ami committed aspak jay. And I really believe, because I remember the day we have started here, it was how many? 3 or 4? 5. आमचो पयली नंबर जालोलो 5. पूण प्रेज बी टू गॉड. हांव स्वत मानता जायते लोक तयार जाता. आमचे जायते आमचे शिकपी आहा बसून हांगासर ते बसून तयार जाता देवाचें उतर परगटूंक म्हूण आमी भावार्थान स्वत मानता. कित्याक? एवरी वन इज कॉल्ड टू प्रीच द गॉस्पेल. आय एम नॉट सेईंग ओनली हांगात रावन, खुंयसरूय. When we look at Papa's life, he even started on the roadside, in the buses. Yeah, everywhere. Roadside pasun to munta. In those days, imagine. कोशे भाशेन तेणें आपली जर्नी स्टार्ट केलेली. बट ती जर्नी बेश्टी स्टार्ट करूंक ना. दिस वॉज द वो सांगात तेजो, वो सांगात, हें उतर सांगात तेजो. बिकॉज ही अंडरस्टूड द वर्ड. जे भाशेन तो उतर सोजमलो एकल्याक लागून पासून. कित्याक जेजू तर 99 सोडटा आनी एकल्या फाटल्यान वयता, जाल्यार आमी कितलें वचोंक जाय? हां, जेजूचे आमी म्हणटा न्हू, वी हॅव टू बी द इमिटेटर्स ऑफ गॉड. येस ओ नो? हां, Ephesians 5:1 कितें पळयता वाचता आमी देवाचे इमिटेटर्स जावपाक जाय. सो जेजून कितें केलें? 99 जी आपल्या हातीन आहा तांकां सांडटा आनी शेणला ताका सोदूंक वयता ते एकल्याक. बिकॉज ही नोज वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. इवन वेन वन सिनर रिपेंट्स, देर इज जॉय इन द प्रेझन्स ऑफ गॉड्स एंजल. देर इज जॉय इन हेवन. दे रिजॉयस देर. दे सेलिब्रेट. When the son come, what father did? Feast, celebration.
मेन रोकातोर म्हणलो वय ना पार्टी करुया कित्याक म्हजो शेणलोलो म्हजो मेलोलो पूत जिवोन जाला शेणलोलो पूत या येस करेक्ट सिस्टर करेक्ट praise be to God. Bombay where we are also same no praise God everywhere now if we see around the world we see because he went and sown the seed everywhere. Yeah. Yes. Pani mein duba ke. Praise God. Thank you, Jesus. Are we understanding this? So, at तेजा लाइफान he was committed. Yes or no? Desire, committed. कित्याक लागून तो committed जालो? Because he understood if this word of faith can change my life. And once I was like that prodigal son, जे भशेन आपूण शेणलोलो परतो म्हज्या बापाच्या घरा आयलो आपूण मेलोलो देवान म्हाका पुनर्जीवन केलो ह्या उतरान तर आयज हांव आपूण पुनर्जीवन जाला मेलोलो जीवन जाला शेणलोलो परतो बापाच्या घरा येयला जेन्नाय बी हांव वचोन आपूण संवसाराक परगडटलो कितले जाण आपणा भशेन आसतले जे हे उतर आयकोन निचेव करतले आपले जिवीत बदलो समजता we should not limit ourselves only with the to have the blessings and only the healing. No, we need to understand the love of God, love of Father. Because when the son came home, he do not have to ask, Father, will I get the robe which I used to wear earlier? Father, can I eat same like before where I used to eat with you on the table? Father, can I use my bedroom? He is asking. Yo kar koso zalo? सगळे जे बायचे आहा ते कोणाचे तेजेच सो तेच्यान आतां म्हणूंक जाता ना हांव गेलोलो न्हू आतां हांव परत्यान येयला सो आतां आपल्याक पयलींच्या भशेन फ्रिडम आसतलें घरान हांव आसचें ना इज ही थिंकींग ऑफ दॅट नो ही नोज दॅट फादर हॅज एक्सेप्टेड मी ही हग्ड मी ही किस्ड मी इवन इज वेरी बॅड कंडिशन इवन वेन आय एम थिंकींग वास म्हाका येता त्या रेब्याचो ते भिकाऱ्याचे कपड्यांचो धुंग नासलेले चिता तेन्ना आंगाचे धुंग नासतले बसून ज्या परिस्थितीन तो आयला ते परिस्थितीन बापान तेका वेंगोयला when we will understand this love of God and this compassion right it would be everything would be effortless for us I would say to receive his blessings which is already given in a spiritual realm to live in that health. It's not only would be limited आमकां हिलिंगूच जाय म्हणून जायना आमकां सावूद जाय हिलिंग म्हणजे कितें एक फावट हिलिंग जालें परत्यान जावचें ना सो आमकां कितें जाय हेल्थ आमकां सावूद जाय बट जेन्ना आमी सावूद जाय आमकां जे बोगसोणें आमचें जालां म्हूण आमकां सदांच खात्री आसूंक जाय आयज बोगसोणें जालें फाल्यां परत्यान तर आमी कितें केलें मागीर आमकां कितें येता खालतिकाय येता वी आर अनवर्दी वय ना बट गॉड इज नॉट स्टँडींग देर टू लिसन टू युअर वर्ड्स लायक आय एम अनवर्दी आय एम दीस आय एम दॅट कोण करता आमकां अनवर्दी वी आर सेल्फ वी टेल टू आवर सेल्फ दॅट वी आर अनवर्दी बट डज गॉड इज सेईंग दॅट यू आर अनवर्दी इफ गॉड वॉज थिंकींग दॅट वी आर अनवर्दी ही वूड हॅव नॉट सेंड हिज सन टू डाय ऑन द क्रॉस गॉड न्यू दॅट वी नीड हिम देव जाणा आमकां तेची गरज आमकां देवाची गरज तो नासतना एक पावल आमचे फुडें सरचें ना तो नासतना आमकां एक कसलो निर्णय सारको घेवपाक आमच्या जिवितान आमकां जावचो ना सगळ्या परिस्थितीन आमकां तेजो आदार जाय वो जो आमकां जो प्लॅटफॉर्म आसा जो वो पुलपीट मेवता आमी फकत देवाचे मोहिमेक आनी देवाचे उतर परगटूंक हेचो उपयोग करचो नॉट फॉर अ पर्सनल थिंग्स ह्या जाग्याक ह्या आमच्या जे आमकां फावो केलां देवान आमकां जे फावो केलां जावं पापा उद्देशी कोणाय उद्देशी वी हॅव टू बी ऑलवेज रिस्पेक्टफूल फॉर दीस पुलपीट एंड वी शूड बी मायंडफूल ऑफ वॉट वी आर स्पीकिंग while standing over here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. There is more, okay, of the second son. Some of you must be knowing about the second son, but time is running, no? Hallelujah. Okay. See, I understood?
एक मनीस पासून जेन्ना आपलें मन बदलता, रिपेंट जाता, स्वर्गीच्या राजा कितें आसता म्हणटा? संतोष, जॉय. स्वर्गीच्या राजाक संतोष आसता म्हणटा, जॉय आसता म्हणटा. आमी कशीं चलोंक जाय? एकामेकाच्या मोगान, एकामेकाच्या मोगान. ओके, कॅन यू गो वन स्क्रिप्चर ओनली? आय विल शो देम. Go to 1 John 3:16. Okay. We know what real love is. What is the real love? Where did we see the real love? Don't read the rest, okay? What is the real love we see? No watching on the TV. You look at me. Change. Don't show them. आमी रियल लव म्हणजे खरो मोग आमी आतां खंय पळयला? खंय पळयला आमी खरो मोग? रियल लव आमी कोणाचो पळयला? बापाचो. ब्रदर एंड सिस्टर, कितें शिकले आमी पयलीं? खरो मोग आमी कितें पळयला? रियल लव इज वॉट? फादर्स लव. येस ऑर नो? ही सो ही इज कॉपीइंग एंड टेलिंग. ओके, खरो मोग आमी बापाचो पळयला. कसलो तो? ही डोंट लूक एट युअर पास्ट. ही डजंट केअर वॉट यू हॅव डन. समजता? बट वेन यू रिपेंट, वेन यू कम बॅक टू युअर फादर, वेन यू कम इन टू युअर सेन्सीस, समजता? सेन्सीसान येवप म्हणजे कितें? म्हाका म्हज्या डॅडीची गरज, म्हाका म्हज्या स्वर्गीच्या बापायची गरज. समजता? सेन्सीसान येवप म्हणजे तेजो ऑपोजीट कितें? सेन्सीसान येता म्हणजे कितें? बापायची म्हाका गरज. सो वेन ही केम बॅक टू हीज सेन्सीस and he come back to his father, what father does? He is not asking him what you have done all of your life, all of these days, all of these months, or maybe years. He is not asking. He comes and fall on his neck. He kiss him over and over with tender love. Yes or no? He hug him tight. He kiss him again and again. तो तेजो उमाव घेता परत्यान आनी कसलो मोग दाखयता? The real लव. समजता? आतां समजलें? मोग जेन्ना आमी पळयलो तेन्ना. गो टू 16 वर्स. Now, we know what real love is because Jesus gave up his life for us. आतां आपलें जिवीत कुर्सार कोणें आमकां दिलें? जेजून दिलें. So we also ought to give up our life to Jesus. So we see the real love of God, how he showed us that he gave his only son and his son dies on the cross and give his life, sacrifice his love for us. He go through all of this shame so that now, okay. So we also, now how he gave his life for us, we also have to give our life to Jesus. Give our life to whom? Give our life to whom? Give our life to whom? To give our life to, give up our lives for our brothers and sisters. कशी दितेली? एकामेकाचो मोग करून. समजता? एकामेकाचो मोग करून. I'll show you one more scripture. Go to same 1 John. No, go Ephesians 5. Only 2 verse you put. Live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. कितें म्हणटा हांगा देवाचें उतर? Live a life filled with love. But before that, we have taken this scripture, right? Imitate God. Therefore, in everything you do, because you are his dear children. Now, live a life filled with love. मोगान बोल्लेलें जिवीत आमी
जियोवपाक जाय. सो जेन्ना आमी मोगान बोलेलें जिवीत जियेता म्हूण आमकां गमता जाल्यार आमी 1 John 3:16 कितें पळयलां? जे भाशेन देवान जेजून आपलें जिवीत आमकां समर्पण केलां, आमी एकामेकाक आमच्या भावाक आनी भयणांक आमी हें जिवीत आमचें समर्पोंक जाय. कशें? एकामेकाचो मोग करून. समजलें? जेन्ना देव तर आमचे वायट करण्यो उगडासाक दवरना आनी त्या करण्या प्रमाणे तर आमकां पनीश करिना, आमकां वायट करिना, आमकां वायट मापान फारीक करिना, जाल्यार आमी दुसऱ्याक त्या मापान फारीक करूंक जाता. समजता तुमकां? थँक्यू जीसस. हालेलुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. We'll continue this next week. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, पहिले तुम्ही कशे भाशेन बापान आमचो मोग केला? ये आमकां sending his son and also in the prodigal son चेड्याच्या वेचीक पुताच्या जिवितान सान आमी पळोवंक ना बापायन आमचो कसो मोग केला. ही स्टोरी आमकां पॅरेबल कोण दिता? Jesus himself. Now, we need to understand this, that Jesus is showing us the image of a real God, image of the Father. देवाची इमेज, देवाचो स्वभाव, देवाची कोरणी, देवाची मोहिमा, देवाचो मोग, देवाची कृपा, देवाची दया कशे भाशेन आसा ती आमकां खरेपणी जेजू आमकां दाखयता. काल आमी पळयला गूड सॅमरिटन, वय ना? गूड सॅमरिटनाच्या जिवितान आमकां देवान जेजून पॅरेबल सांगलेलें, एग्जाम्पल सांगलेलें. जेजून दिलेले ते एका द लॉयर हू हॅड कम, जीसस सेड रायट, ती एक करेक्ट. पूण जेन्ना शेजाऱ्याक पावता म्हणचे कितें? वी आर प्रॅक्टिसींग द लव ऑफ गॉड वीच हॅज बीन पूट इन आवर हार्ट. समजता? शेजाऱ्याक पावप आकांताच्या टायमार. थिंगा बरयलां, गिव युअर लायफ टू युअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. आतां ह्या सॅमरिटनान कशें आपल्याचें जिवीत त्या उंडीड आहा त्या मनशाक कशे भाशेन दिलें? पिडेन न्हू, घाव्यांनी पडलेलो, जो मारून पडलेलो त्या मनशाक आपलें जिवीत कशे भाशेन दिलें? बाय हेल्पींग हीम. हाव डीड ही हेल्प हीम? ताणें तेजे घावे धुले, ताणें ताजे घाव्यांनी वखद घायलें आनी ज्या सुवातीचेर आपूण रावता एका जाग्यार तो रावतालो भाडे फारीक करून, थिंगासोर तो ताका व्हरता आनी ते रातीक तेजी कॅर घेता आनी त्या घराच्या दोनयांक सांगता हेचें कॅर घे बरो जायसर, आनी जोरी तर सुबेज पयशे लागले, हे घे थोडे, सुबेज लागले जाल्यार दुसरे पाट आपूण येता तेन्ना आपूण दिता. सो टील दी एंड तो त्या मनशाचें कॅर घेता, बींग एज अ सॅमरिटन ऑल्सो. पूण सॅमरिटनाक हे कशें पळयताले की एक वायट मनीस कशें, पूण परफेक्ट एग्जाम्पल कोण जालो देवाच्या उतराचो आनी मानामेताचो? तो अ गूड सॅमरिटन. सो आमी ते भाशेन गूड सॅमरिटन आमच्या शेजाऱ्याक आमी जावपाक जाय. समजलें? लोक जायते उलयतलो, लोक जायते आमकां बोटां दाखयतलो, बट वील नॉट लूक एट द पॉयंटिंग्स वॉट दे डू. वी ओनली डू वॉट द वर्ड इज टेलिंग अस. आमकां कितेंच पडलेलें ना, दुसरो आमकां कितें करता, दॅट्स नॉट आर थिंग. आमचें वॉट इज आर थिंग? वॉट द वर्ड इज टेलिंग अस विथ द ट्रू इंटेग्रिटी, विथ द ट्रू हॉनेस्टी आमी तें करया. कशें? with that genuine heart, with that true heart, with that real love of God, not a fake from outside, okay? Just because the word is saying, let me do it to show people. No. Because God look at the, always remember, देव आमचे काळीस पळयता. आमी कितलेय पासून भायल्यान तर बरो मेकअप केलो, in the end the real face is behind the makeup, right? I will not say much about the makeup, okay? I need a client. Praise God. No, I was just kidding. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. समजले? कितलेय पासून भायल्यान तर काडलो छापको, the real face is inside. And देव कितें पळयता? The real face, the real heart. समजता? सो आमच्या कालचान सान पळय आमी कितें करता तें देवाक मानवलेलें जाता. वयल्या वर केलें पासून जाल्यार लोकांक गोडेक आमी फटयत, पूण देवाक आमकां फटोवंक जावचें ना. हालेलुया. जायते पाटी आमकां दिसता दुसरो कशें समजतलो, दुसरें कशें, इट्स नॉट अ कन्सर्न. दुसरो कितें सजमता सजमनी, बट वेन वी नो आवर हार्ट कंडिशन, गॉड नोज द सेम थिंग. येस ओ नो? वॉट इज इन माय स्पिरिट, ओनली गॉड स्पिरिट विल नो एंड माय स्पिरिट विल नो. नो आउटसाइडर विल नो. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. नाउ क्विकली somebody come to do the closing prayer. Come. Thank you, Jesus. Come, brother.
Thank you, Lord Jesus, for giving you beautiful preaching. You love us so much, waiting for us unconditionally. Lord Jesus, I love you, Jesus. Without my conversion of heart, I can't come to you. I know, Jesus. I thank you for all this. And day to day, you are growing us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.